भितरले म्हणजे मनाची बदलणी कशी येता पळय ती. प्रेज गॉड. आता इतले आम्ही वाचला. ऑल 5 प्रेस और जस्ट 1? ओके. कन्सर्निंग वॉर एंड फेअर. कन्सर्निंग वॉर एंड फेअर हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताचें मंदिर. म्हजेर कसलोच सैतानाक कसल्याच वायटाक कसल्याच अधिकार ना. म्हणजे हांव आतां कितें करता, देवान पळय केला देवान पळय देवाच्या उतरान पुस्तकाचेर कितें बरयलां तें तोंड उकडटा आनी म्हणटा. तेका म्हणटा दुसरें कन्फेशन. पयलें कन्फेशन जालें तें बरें आहा, पूण दुसरें कन्फेशन आमी आतां पयलो वयलो जागो दिवंक जाय. प्रेज गॉड. आमी कितें करताले इतलो त्यो, हांवें कितें केलां तें तेजेर दान बंद दवरतालें. आतां हांव कितें करता, देवान म्हाजे बसत कितें केलां तें तेजेर फोकस करता. पयलें जालें तें बरें आहा, आतां दुसरें पळय हांव करता तेजेर सगळें दवरलेलें आसा. हिंगा कोणाक कितें तरी प्रॉब्लम आसा, कसलो तरी प्रश्न आसा, कोणाक हिलिंग जाय, कोणाक तरी हिलिंग जाय हिंगा, ओ कितें तरी प्रश्न आसा, आसोकूच जावं. प्रेज गॉड. ना कोणाक हिंगा पेकोवणी जाय न्हू. प्रेज गॉड. ओके ओके ओके. ओ आनी कितें प्रश्न तरी कोणाक तरी आसतलोच, होय की ना. ते प्रश्न येयले ते बरें आहा, पण ते बदलपाक आतां कशे भाशेन करूंक जाय, म्हणजे हाव टू गेट दॅट बॅक ऑन ट्रॅक इज वॉट वी गोइंग टू लर्न. प्रेज गॉड. नाव इफ यू रीड इन जेनेसिस 1 to 3, जेनेसिस 1 to 3 वाजया. समजता न्हू. प्रेज गॉड. समजला. पयले कित्याक आमी कुमसार जाले आनी मागीर दुसरे आतां आमी हें शिकूया. हेचेर नियाळ घालया, हेचेर चड आमी फोकस दवरया. हे आमी कित्याक म्हणूंक जाय, आनी जेनेसिस 1 to 3 आमकां दाखयता कित्याक म्हणूंक जाय. आमच्या जिवितान जण एकल्या जिवितान हांव तरी असो म्हणटा, एका जण एकल्या मनशाक ह्या संवसारान आसा जाल्यार ट्रबल म्हणटा ती वस्त आसूंकूच जाय. इदर त्या ट्रबलान भायर सरला, इदर तो ट्रबलान भितर सोदता, ओ त्या ट्रबलान आसा. 3 वस्तू जावंक शकता. इदर तो ट्रबलान भायर सरला, इदर तो ट्रबलान आसा म्हणजे कोश्टान आसा, आनी हे कोश्टान तो तिसरें सिट्युएशन कोश्टान भितर सोदता. प्रेज गॉड. हो वायटान भितर सोदता. पण ह्या संवसारान आसोसोर हें आसतलेंच. सो आमी आतां कितें शिकोंक जाय, हें पळय कोश्ट आसा, कोश्ट येयल्यारूय आनी ना येयल्यारूय आमी क्रिस्तांव सारकें जिवीत पळय आहा तें जिवीत जेवपाक आमी हें उतरान शिकया. प्रेज गॉड. कित्याक कोश्ट येतलेच. देवान म्हणलां न्हू कोश्ट येतलेच, पूण कोश्टान हांव कितें कोत्ता तेजेर दवरलेलें आहा म्हाजें फुडलें जिवीत. प्रेज गॉड. हांव आतां फाटीं पळय कितें जालां आनी ह्या कोश्टान येयलां, हे कोश्टान देवाचें उतर हांव पळय तत्म्या उद्देशीन शिकलो आनी ते वेव्हाराक घालूंक शिकलो जाल्यार म्हाज्या जिवितान बरे परिणाम येवकूच जाय. प्रेज गॉड. कित्याक देवाची येवजण खंयच्याच आपल्या पुताक खंयच्याच आपल्या धुयेक वायट ओ कोश्टाचें जिवीत जियेलेलें ना. हांव आतां कसलें उलयतां, कुडीचें जिवीत, कुडीचें कोश्ट. Praise God. See, there are two kinds of persecution. One persecution, not persecution. One is trouble or sickness. That is not the will of God. Praise God. आता कोणाक सिकनेस हा जाल्यार अशें चिंतिनाका की हें देवाची येवजण. ना ना ना. देवान आपले एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो, तेजे येवजणे प्रमाणे आमच्या जिवितान आमचे कुडीन पळय पातक आहले, त्रास आहले ते आपल्याक घेवपाक म्हणजे आपल्या पुतार घेवपाक, आनी तेणे आमचे उद्देशी फारीकपण दिलेलें. प्रेज गॉड. ही देवाची येवजण. म्हणजे तुजे कुडीन समज दुयेंस आहा जाल्यार हें दुयेंस येयलां इलिगल. ही देवाची येवजण न्हू. देवाची येवजणे प्रमाणे जाल्यार लिगल, देवाचे येवजणे प्रमाणे ना ती वस्त इलिगल. समजता? समजलें? आतां दुयेंस देवान धाडला म्हणे आतां कोण स्वत मानता हिंगा दुयेंस देवान धाडला म्हणून करेक्शन करपाक? sickness. See, two kinds of problem. Problem on account of word and problem that is not according to the will of God. Praise God. Account of word is different. Account of word is when you go preach, there is persecution coming. That is good persecution. That will help us to grow. Praise God. But the other persecution is coming is to destroy us.
That is the trouble, not the persecution. Trouble that is to destroy, and that is against the will of God. For example, sickness. If sickness is the will of God, then why did Jesus come on this planet Earth? One of the reasons Jesus came is to take my sickness, my pain, my suffering in his body on the cross, and by his wounds we are declared healed. Praise God. So if we are saying, oh, sickness is from the will of God, that means there is some problem in heaven, some problem with God himself. He himself is sending his son Jesus to die for my sickness, and then he himself is sending sickness. That's not correct, no? Praise God, because God is a just God. Clear? So we are learning. If there is a problem that I see in my life today, okay, praise. आमच्या जिवितान समज आम्ही वाईट पळयता जाल्यार हे वाईट दोन भाशेचे आसा. एक वाईट देवाच्या उतराक लागून येता, म्हणजे देवाच्या उतरान चलता, आणि देवाच्या उतरान चलताना समाजान ओ कस दडून येता, इगोज मातीनूच घरानूच येता. प्रेज गॉड. देवाच्या उतराक लागून. दुसरें, हांवें वायट केला आणि हे वायटाचो होता परिणाम माझ्या कुडीन आसा ओ माझ्या जिवितान आसा. प्रेज गॉड. समजले? प्रेज गॉड. आता वाज आता. In the beginning, when God created the heavens and the earth was formless. Formless म्हणजे कितें? काय ना, आकार ना, म्हणजे काय ना. समजले? आता कोण पळयता? देव पळयता. देवाच्या मुखार, देवाच्या नदरेन तो पळयता. वस्तू जाग्यार ना. आमच्या जिवितांत वस्तू थोड्या जाग्यार ना न्हू, हो की ना? आता देवाच्या हे आता ओरंबाक सान, म्हणजे पयले सान, इन द बिगिनिंग, म्हणजे सुरवातेक सान देव कितें पळयता? वस्तू जाग्यार ना. प्रेज गॉड. आमच्या जिवितांत आमी वस्तू पळयता न्हू, जाग्यार ना त्यो. आता देव मागीर कितें म्हणटा पळय, the earth was a formless void and darkness covered the face of the deep, while a wind from God swept away the face of the waters. Then God said, म्हणजे देव उलयलो. आता कोंकणी भाशेन हे ट्रान्सलेशन दिता. देवान स्वर्ग आनी संसार रचलो सुरवातेक सान, आनी देव आपल्या दोळ्यांनी कितें पळयता? वस्तू जाग्यार ना. प्रेज गॉड. वस्तू जाग्यार ना. मागीर देव कितें करता? तो उलयता. तो ही सेड बरयलेलें आहा न्हू. देवान म्हणलें. आता म्हणपाक कितें वस्त गरजेची? माझे तोंड उगडूंक जाय आनी उलोवंक जाय. आमी पाद्रीक वचोन उलयले, हो बेश्टे थिंगा रावले खंय करून. प्रेज गॉड. कुमसार जाताना कितें केलें? दिमी घातले आनी गेले आनी येयले. तोंड उगडून सांगले न्हू. प्रेज गॉड. आता दुसरें कन्फेशन कितें? भयणीन आता म्हणला तें आमी व्हडल्यान उचारला, वय की ना? आमी तेजेर शिकता. बरोबर हा तें सांगता. कित्याक? हें आनी तें एक हा. हिंगा कितें तरी एक सिक्रेट हा, ती आमी सोजमोया. देवाच्या नदरेन देव कितें पळयता? काळोख पळयता, वस्तू जाग्यार ना त्यो पळयता. पूण तेजे मागीर तो पयलूय कितें केलें तें गरजेचें. तेणें कितें म्हणलें? कितें म्हणलां थिंगा? तीन वाजप या. लेट देयर बी लायट. कोंकणी कितें बरयलें हिंगा? हें म्हाका सोदमनात. उजवाड जावं. कितें म्हणलें तेणें? उजवाड जावं. ओ अशें म्हणलें की काळोख आहा, आकार ना, आनी मागीर 2 दिसांनी मागीर म्हणलें उजवाड जावं, वय की ना? ओ सोमतें म्हणलें उजवाड जावं. आमी कितें करता? आमच्या जिवितान वायट ना तेन्ना, वायट हा ओ सारकें ना तेन्ना आमी बरें सांगता न्हू, अहें जालें, अहें जालें, अहें जालें, अहें जालें, अहें जालें, आनी कित्याक लागून जालें तें. प्रेज गॉड. डॉक्टरान वचून सांगलेलें की अहें अहें दुयेंस आहा म्हणून. मागीर कोण मेवलो आमकां? गुगल. सारकें? गुगल मेवलो ना, न्यूजपेपर मेवलो ना, कोण तरी मेवलो, युट्यूब मेवलो, आनी कोण तरी फ्रेंड मेवलो, ओ कोण तो घरांतलो मनीस मेवलो. जाणा मरे अहें अहें तेकाय जालेलें. मागीर तेणें फूल एक लेटर दिली आनी ती लेटर घेवन तूं न्हिदोंक गेली. आता न्हिदून कितें करता तूं?
तेणे कितें म्हणलें तें रिव्हिजन. प्रेज गॉड. पण देवान रिव्हिजन केलें. देवाच्या फुडल्यान आतां कितें आहा, सिट्युएशन आहा, डेंजरस सिट्युएशन आहा. कळ्ळें? तेका जाय पळय तें कांयच ना. वस्तू सगळ्यो काळोखान भरलेल्यो आहा, वस्तू सगळ्यो आकार नासलेल्यो आहा, सगळें पळय तेका जाय तशें म्हणल्यार कांयच ना. तेणें कितें सगळें सांगलें, हो उलयलो तेका कितें जाय तें. प्रेज गॉड. कन्फेशन म्हणजे कितें, म्हाका कितें जाय तें उलोवप. प्रेज गॉड. पयलें आतां आमी कितें चिंतलां, कुमसार जालो हांव, देवान आतां कितें केलां पळय तें उलोवंक जाय. देवान कितें म्हणलां, बरो कोत्तलो, कितें म्हणलां, देव बरो कोत्तलो. ना ना तुमी आतां उलयनाका. देव बरो कोत्तलो. आ व्हेरी गुड. करतलो. प्रेज गॉड. आ बरो कोत्सो ना. प्रेज गॉड. आतां हें आतां कन्फ्युजन पळय. वो ब्रदर म्हणटा कितें, बरो केला, आनी तूं कितें म्हणटा 100% कोत्तलो. प्रेज गॉड. होय की ना. तूं वा म्हणटा, तूं लास्टाक मारलें न्हू. बरो कोत्तलो ओ केला. सारकें सांगा. प्रेज गॉड. आतां पळय तेणें कितें म्हणलें, केला. आतां तुवें केला म्हणटाय बेश्टेच. प्रेज गॉड. एका लागून न्हू एक प्रूफ पळया, एक प्रूफ पळया. 1 Peter 2:24 काड. हिंगा पत्ते हे प्रूफ एक दाखयता, एक एग्जाम्पल. कित्याक हो एग्जाम्पल आमकां खूब सोदमाता, बेगीन सोदमाता. प्रेज गॉड. कित्याक सगळ्यांक पिकोवणी जाय, होय की ना. वाच ते 2:24. पवित्रपणात जियोचे खातीर खुर्सायल्ले आपले कुडीन ताणें आमची पातकां वावयली, ताच्या घाया वरवीं तुम्ही गूण जाल्यात. प्रेज गॉड. ताच्या घाया वरवीं गूण जातेली. कितें बरयला, कोण म्हणटा, ना ना कोण म्हणटा, कोण म्हणटा, देव म्हणटा. हो देवाचें उतर म्हणटा. देव आनी देवाचें उतर एक, तेका सेपरेट करूंक जायना. प्रेज गॉड. इन द बिगिनिंग म्हणजे ओरंबाक सान उतर आहले, आनी उतर म्हणल्यार देव. प्रेज गॉड. आतां देवाचें उतर कितें म्हणटा, हो प्रूफ कितें म्हणटा, जेजून आमकां तेज्या गायनी बरी केल्या. प्रेज गॉड. आतां म्हाज्या पांयान आजुनूय दूख हा, आनी हें उतर कितें म्हणटा, कितें म्हणटा, पांयान दूख हा न्हू. आतां कितें म्हणटलें तूं, ना कितें तरी एक चूज करचें पडटलें. पळय आतां गोंय बदललें तें. प्रेज गॉड. हेच प्रॉब्लेम जाता न्हू. आतां ते देवान कितें पयलें काळोख पयलो सारकें ना. आतां सगल्यो वस्तू तेजे कडेन उलयता. पळय हांव काळोख, हांव आकार नासलेले, उलयता की ना. काळोख देवा कडेन उलयलो, होय की ना. हो आनी ब्रदर कितें म्हणटा, काळोख आनी उलोवंक शकता. उलोवंक शकता. लायटीचें बील उलयता तुकडे, उलयता उलयता. लास्ट डेट केन्ना रे. 2000 बील येयला. अकाउंटार कितले आहा. आतां लायटीचें बील पळय कितें कितें उलयता ते. अकाउंट स्टेटमेंट येयलो फुडल्यान, होय की ना. लायटीचें बील पेपर तुजे कडेन कितले उलयता ते पळय. अकाउंटार कितले आहा, सगळे अकाउंट स्टेटमेंट पासून येयलो. कितले फास्ट न्हू. एटीएमान गेले ते, पण त्या वक्तार कितले वस्तू उलयले पळय, होय की ना. सो देवा कडेन कितले वस्तू उलयले जाय त्या वक्तार. प्रेज गॉड. उलयले की ना. काळोख उलयल्यो, आनी दुसऱ्यो वस्तू आकार नासलेल्यो त्यो वस्तू सगल्यो देवा कडेन उलयता. पूण देव आतां कितें उलयता, दिसता ते उलयता, ते जाय ते उलयता. प्रेज गॉड. दोबरान दूख खावप ती उलयता, थिंगा बरयल्या ते उलयता. प्रेज गॉड. समजता. दुसरें कन्फेशन. देवान कितें बरयलेलें आहा, म्हाका दिसता, म्हाका कितें म्हणटा तेका फीलूय जाता, तेजेर दवरलेलें ना. देवाचें उतर कितें सांगता तेजेर आमी मनाची
बदलणी हाडूंक जाय. प्रेज गॉड. दोपरान दुखता अहें ना की देव म्हाका बरो करतलो, हांव तरी स्वत मानता तेणें केला म्हणून. प्रेज गॉड. आता वच जेनेसीस 3 वाचते. जेनेसीस 1:3. प्रेज गॉड. समजता न्हू पळय ही नेवसोडणी हो कितें म्हणटा मनाची बदलणी पळय म्हणटा तेजेर आमी शिकता. कन्फेशन आनी कशें आमच्या कन्फेशनान म्हणजे आमी म्हणटा पळय आतां देवान पळय कितें केलां तें मन आमचें कशें बदलणी जावंक जाय तें आमी शिकता. एकदां थिंगा जालें न्हू 110% रिजल्ट भायर येवंकूच जाय. प्रेज गॉड. आतां फॉर एग्जाम्पल हांव फ्रेंडा बारी गेलो, हांव केन्ना सोरो पिवंकूच ना. 4 जाण भरलेले आहा आनी म्हणटा पिये रे थोडो. प्रेज गॉड. तो एकदां पियेलो तो बेबदो जालो. तो एकदां पियेलो बेबदो जालो. केन्ना बेबदो जालो तो? कंट्रोल ना तेन्ना बेबदो जालो. प्रेज गॉड. होय की ना? पूण तो रूच कशी येयली ती पिवपाची? फ्रेंडा बारी पळय येयली. फ्रेंडा बारी बसले. फ्रेंड तेजे उतर उलयले आनी उतरान तेजे मोनाची मातशी ट्युनिंग जालें आनी तेणें मागीर चिंतलें ते पयलो ग्लास पिवपाक. प्रेज गॉड. समजता? आनी मागीर थोड्या तेंपान तो सोरो इतलो पिवंक लागलो तेका आतां टायटल मेळ्ळी कसली? प्रेज गॉड. पयलें स्टार्टींग खंयसान जालें? तेणें आयकलें पिये रे थोडो. प्रेज गॉड. कितें जाता पियल्यार? एकूच पिया तूं. हांव पियला 4 बॉटली कांय जायना. तो आतां कितें करता? तो 4 बॉटली पियेता. तो 1 बॉटल पिवंक शकता कांय जायना तेका. आनी तेका सगळीं चेडवांय पळयता. प्रेज गॉड. तो हिरो कहो भोंवता. होय की ना? 1 सिगरेट ओडल्या जाता रे. उलयता 4. प्रेज गॉड. जालें कॉम्पिटिशन. आतां कितें जालें? मनान कितें जालें? ट्युनिंग सेटिंग जालें. प्रेज गॉड. आनी मागीर हिंगा पावलोच न्हू सगळें इधर रॉंग जाता जाल्यार वायट जाता. इधर रॉंग जाता जाल्यार सारकें जाता. सगळें हिंगा दवरलेलें आहा. पण आमी आमच्या संवसारीक जिवितान बदलणी खंय हाडूंक शकता? खंय हाडूंक सोदता? खरें म्हणल्यार बदलणी आमी खंय हाडूंक सोदता? भितरल्यान ओ भायल्यान? आमी आमच्या मनशाच्या जिवितान आमी बदलणी पळय हाडूंक सोदता ते खंय हाडूंक सोदता? भायर हाडूंक सोदता. होय की ना? आतां सोरो बंद कर. भायली एक्शन. वी आर ट्रायंग टू चेंज आवर एक्शन. पूण एक्शन चेंज करपाचें ओ भितरलें पयलें हे सेटिंग चेंज करूंक जाय. पळय एक्झाम्पल. सोरो कसो पिवंक लागलो तो? फ्रेंडा बद्दल पयलें आयकलें तेणें. उतरां आयकलीं आनी उतरान तेणें मागीर आपलें सेटिंग हालयलें आनी सेटिंगा प्रमाणे तो एक्शन करूंक लागलो. होय की ना? आतां मनाची बदलणी म्हणल्यार कितें? देवाची उतरान आमी उलयता पळय आमची मनाची बदलणी जावंक जाय. कशी जातली? बोगोर उलोवन. प्रेज गॉड. कित्याक उतराक पावर आसा. आमी तें शिकता. देवान कितें म्हणलें? उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. उजवाड जाव म्हणलो पूण केन्ना म्हणलो? एक्शन भायल्यान आसा. भायल्यान बदलणी जावंक ना पूण तेणी बदलणी खंय हाडली? उतरान ओ दिसना त्या वाठारांसान दिसता त्या वाठारान हाडली. प्रेज गॉड. आमचे जिवीत कशें धरलेलें आहा? भायल्यान कितें जाता तेका टायटल दी. तो सोरो पियेता तो बेबदो जालो. प्रेज गॉड. तो चोरता तो चोर जालो. होय की ना? पूण खरी बदलणी खंय येवंक जाय? मनान येवंक जाय. सोजमलें बोगोर कित्याक म्हणटा हें? कित्याक हें सोजमोंकूच जाय. प्रेज गॉड. हें सोजमलें जाल्यार आमी हे पळय आमी शिकता ते दुसऱ्या वाठारान आमी हे वस्तू घालूंक शिकले जाल्यार आमच्या जिवितान आनीक बदलण्यो येवंकूच जाय. प्रेज गॉड. देवान कितें म्हणलें? उजवाड जाव आनी उजवाड जालो. केन्ना म्हणलें? वस्तू जाग्यार नासल्यो तेन्ना. प्रेज गॉड. म्हाज्या पांयान वस्तू सारक्यो ना पूण तरी पूण हांव देवा भाशेन कितें म्हणटा? जेजूच्या गायने हांव बरो
जालो. प्रेज गॉड. जेजूच्या गायने हांव बरो जालो. आणि जितले फावटी हांव म्हणटा कितें जाता हिंगा सेटिंग चेंज जाता. प्रेज गॉड. आणि एकदा हिंगा सेटिंग चेंज जालें की ना नोबडी कॅन स्टॉप. प्रेज गॉड. आता एकदाच ताका सांगलें बाबा तूं सोरो पे म्हणून. एकदाच तेणें कितें केलें सेटिंग आपले चेंज केले. आता तूं कितें सांग ताका चेंज जावपाचो ना. प्रेज गॉड. सारकें की ना होय की ना. सी वी आर लर्निंग फ्रॉम अ example. Now, only the word of God has the power to change your mind. Words have power. Words have power. That's why wrong word came. He understood, oh, this is good for me. Accepted it. And then he started living according to his new thinking. Praise God. He action started going according to his new thinking. Because it all depends on my thinking. If I expose myself to the right word of God, my thinking will be right and my believing will be right. Praise God. Unless and until my thinking is not healthy or healed, action or the outside will never be healthy. Unless I know I'm healed inside, I will not be able to see my healing outside. Praise God. That's why confession helps me to change my thinking or renew my mind. Praise God. Somale? Hallelujah. Thank you, Jesus. Somale? Hoy? Very good. Praise God. Okay. Now, देवान म्हणले उजवाड जाव. आता देवान उजवाड जाव कित्याक म्हणले म्हणजे उजवाड खंय तरी आसोंक जाय न्हू. प्रेज गॉड. उजवाड खंय तरी आसोंक जाय वय की ना. हॅलो. उजवाड आसोंक जाय थिंगासानूच येवंक शकता न्हू तो खंयच्या जाग्यार आहा तर. ओके. लेट मी आस्क यू वन थिंग. The word of God is saying, by the wounds of Jesus, you are healed. That means healing is somewhere. Where is the healing? Where is it? Say that. Word of God is healing. Yeah, correct. But where is that healing? Inside of us. Okay. In spirit. Okay. In spirit, inside of us is something called which I cannot see. There is a, see, दोन वस्तू आहा. एक आमकां वस्तू दिसता पळय त्यो. देवाक दिसता वस्तू कधी आता काळोख आहा. आकारार वस्तू ना. यो दिसता. प्रेज गॉड. देव कितें करता दिसना ती वस्त पळयता. ओ दिसना त्या वाठारान पळयता. दिसना त्या वाठारान कितें आसा उजवाड आसा. प्रेज गॉड. देव कितें केलें देवान उतर उलयलें. उतर म्हणल्यार एक कंटेनर. हो तो धोबो दी मातसो धाकटो फाडल्यान तो. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. एका कितें आता कंटेनर वय की ना. हितून आता कितें घाल्ली वस्त ती उत्ता वय की ना. आता उतर म्हणल्यार उतर म्हणल्यार हे कंटेनरा भाशेन. उतर म्हणल्यार हे कंटेनरा भाशेन म्हाका पळय उस जाय हे कंटेनर हांव पळय उलयलो ह्यो कंटेनर स्पिरिच्युअल रॅम म्हणजे दिसना त्या वाठारांसान दिसता त्या वाठारान वस्त हाडटा. प्रेज गॉड. दोन वस्तू. देवाचें उतर म्हणल्यार एक कंटेनर आनी देवाचें वस्त उतर म्हणल्यार एक ट्रान्सपोर्टरी. प्रेज गॉड. हांव एकदां उतर उलयलो कंटेनर दिसना त्या वाठारान वयता आनी दिसना त्या वाठारान वस्त म्हाका जाय पळय ती ह्या वाठारान ट्रान्सपोर्ट करता. प्रेज गॉड. समजलें. समजूंक ना. Okay, I'll explain. Keep this. Okay. Genesis 1:3 says, English I'll explain to you. Is that okay? God is seeing something that he does not desire. Right? He is seeing in the physical eyes. But is he saying what he's seeing? Is he confessing what he's saying? What he's seen? No. Praise God. He is not saying there is darkness. Right? Is straight away saying what he wants to see. Correct? Now, what he is using? Words out of his
mouth, right? Now, why words out of his mouth? Words have power. And words are very fast to travel. Okay. So, understanding why he spoke, okay? That's why we are taking this example of word like a container, word like a transporter. Okay. Now, when God spoke, let there be light, was there light there? Where was the light? In the unseen. Now, what is that unseen? Spiritual realm. Now, there are two things here. One is spiritual, one is physical. In the physical, he can see something that he does not desire, right? But in the spiritual, everything that is desired is already there. Praise God. Understood? Okay, let me take you to a scripture. Hebrews 11:3. हांव कितें उलयलां तें कोंकणीन समजला न्हू? बेश्टें हय म्हणूं नाका मागीर आं. प्रेज गॉड. नाल्यार म्हाजो फायदो कितें तर? प्रेज गॉड. प्रिचराचो जॉब कितें तें? हें अंडरस्टँडींग दिवंक जाय. हें तरी अंडरस्टँडींग मेळना जाल्यार म्हाजो युजलस हिंगा. प्रेज गॉड. तेका लागून हांव इंग्लिशीन तेक सांगता. कित्याक? तेक सोजमणी जाय. प्रेज गॉड. तुमकां सोजमणी जाय म्हणून तुमी आतां विचारूंक जाय म्हाका. वय की ना? प्रेज गॉड. तेच आमचो जॉब न्हू, नाल्यार आमी जॉबलेस जातले. प्रेज गॉड. ओके. हिब्रूज 11:3 वाच. देवान आपल्या उतरा वरवीं पृथ्वी रचली आनी आमकां दिश्टी पडटा तें सगळें दिश्टी पडनासलेल्या थांव उपजला म्हणलें सत भावार्था वरवींच आमी समजता. प्रेज गॉड. विल रीड इन इंग्लिश. ओके, रीड इन इंग्लिश. कोंकणीन सांगतलो. ओके. प्रेज गॉड. पण हे सोजमाला कितें बरयलां तें? देवान संवसार खंयसान रचलो? दिश्टी पडनासलेल्या वस्तू थांव दिश्टी पडचे. आनी कसो रचलो? उतरान रचलो, उलोवन रचलो. वय की ना? प्रेज गॉड. देवान आपलो हो संवसार आमी पळयतो आपूण उतरान उलयलो, उतरान रचलो. आनी खंयसान तें रचलो? दिसना त्या वाठारांसान, दिसता त्या वाठारान उतरांनी हो घडोवन हाडलो. प्रेज गॉड. से दैट अगेन. या नो प्रॉब्लम. मतलब गॉड को मतलब जो चीज नहीं है वो उन्होंने क्रिएट कर दिया. करेक्ट. लेकिन वो कहाँ से क्रिएट किया है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड से. मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो जो चीज भगवान को, हाँ, प्रेज गॉड, फिजिकल वर्ल्ड में बोलने के बाद, हाँ, प्रेज गॉड. मतलब जो चीज भगवान को जो चाहिए था, क्या चाहिए था? उजाला चाहिए था, रोशनी चाहिए थी. करेक्ट. लेकिन वो रोशनी कहाँ थी? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थी, अनसीन वर्ल्ड में थी. लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में वो चीज नहीं थी, दिख नहीं रही थी उसको. लेकिन अनसीन वर्ल्ड में दिख रही थी. हाँ, तो उसने बोला. हाँ, तो वो जो बोला वो एक तरह का कंटेनर है जिसमें वर्ड है पावर ना. जो चीज चाहिए वो कंटेनर में भरा हुआ है. जब उसने बोला वो अनसीन में गया, वो कंटेनर से ट्रांसपोर्ट करा फिजिकल वर्ल्ड. प्रेज गॉड. हालेलुया. थैंक यू जीसस. ओके, व्हाट वी आर सेइंग? You understood this? You want to read again? By faith, we understand okay, that the worlds were prepared by the word of God, so that what is seen was made from things that are not visible. Visible, very clear. Praise God. Everything that I want is already done by Jesus. For example, healing. Praise God. We read there, no? जेजूच्या गायने हांव बरो जालो. म्हणजे पेकोणी हुया स्पिरिचुअल वर्ल्डान आसा. प्रेज गॉड. जेजू करपाचो ना, तेणे ऑलरेडी केल्या. अपना जो चंगाई जो है वो ऑलरेडी है. कहां पे है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है. प्रेज गॉड. लेकिन वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से इस फिजिकल वर्ल्ड में लाने के लिए हमें सीखना है. प्रेज गॉड. इसके लिए अपना वो मन जो है ना, उसको फाइन ट्यून करने के लिए जरूरी है. प्रेज गॉड. क्योंकि हमें क्या लगता है वो चीज है ही नहीं, इसलिए हम भगवान को बोलते हैं चंगाई दे दो, चंगाई दे दो. करेक्ट ना?
लेकिन भगवान क्या बोल रहा है? कोई भी चुका हो। प्रेज गॉड। अभी सेटिंग सही हो गया है। प्रेज गॉड, दैट्स हीलिंग, यू नो, दैट्स द मिरेकल। प्रेज गॉड। एंड वी प्रीचर्स जॉब इज टू हेल्प a person to understand this. Praise God. It doesn't stop there. You need to continue in what you heard by practicing it. Not on your own, but with the help of the Holy Spirit. ब्रदर, एक थोड़ी स्क्रिप्चर है जीसस का है, जब वो एक नदी में तूफान आया था और वहाँ पे उन्होंने कहा था कि हमको फिश नहीं मिला, पूरा रात हमने फिश ढूंढा और ढूंढा ढूंढा, तो फिर जीसस ने बोला कि आप Right. यहाँ पे राइस में जाल एक बार डालो तो फिश आता है, तो वहाँ फिश नहीं था, पर उनके बोलते के करके वहाँ फिश क्रिएट हो गया। ये भी स्क्रिप्चर इसी तरीके से है। सब सिस्टम एक ही है। प्रेज गॉड। पूरा सिस्टम आंधी की दुनिया में विश्वास रखना, मतलब जो फिजिकल आंखों में हमें नहीं दिख रहा है वो चीज है। हाँ, अच्छा, ऐसा भी हो सकता है फॉर एग्जांपल कि मैंने कुछ भी बोल दिया तो होना चाहिए, ऐसा नहीं है। मेरा अगर बीबी है तो ऐसा नहीं बोल सकता हाँ मेरी ये लड़की अभी पसंद है, क्योंकि वो भगवान का विल पे नहीं है। प्रेज गॉड, समझ गए ना? तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके लिए हमें भगवान शब्द में क्या लिखा, मतलब जो लिखा है उसके हिसाब से ही मिलेगा। उसके हिसाब से अगर बोला है कि चंगाई हो गई है, मतलब हो गई है। प्रेज गॉड, मतलब ये 100% आपका बर्थ राइट है। वो कैसे वो इसलिए हम बोलते हैं। प्रेज गॉड। हिंदी म्हणला स्वतःला? Brother, I would like to tell one story. Yeah. I would do the confession of the word. Then I had a deep desire that I wanted to learn BSc. Okay. Then years passed and I completed my MA also. And as I was confessing the word these days, then last month, all of a sudden my friend called and said, there is BSc, you can apply. And all this, it is like my deepest desire, what I had. It got fulfilled. Praise God. Like 2 incidents of those kind which happened, which I had completely forgotten about it, and the desire what I had deep within my heart, God is fulfilling. God fulfilled. Praise God. For that you have to open your mouth and confess the word. And Praise God. yesterday what happened was my cousin's birthday. Then I was praying. They had lost their child, maybe 6 years back. First child they lost. When she was 6 months pregnant, she lost. Then after that, I was just praying for them. I never told that I'm praying or anything. And yesterday he happened to call. He never calls. Like he just made a video call and he was talking. I just wished him happy birthday. He called me. I didn't call him. Then he said, I told them come seriously. Then he said, no, now we cannot come because she is 4 months pregnant. Wow. Praise God. So these are the things when we confess. Even after happening, these things happening, but the physical world, you know, where does like It looks haywire. it's like no, I am not able to go with that word of God every day. I am breaking up with that relation even after seeing all these things. Praise God. That's why renewing of our mind is important. Praise God. It's a deliberate, diligent effort. It has to come from my side. That's why he says, if you take one step, I'll take, praise God, 10. Praise God. Yeah, exactly, 10 steps. So the moment you show that you have the desire, he is the one who is the provider. Praise God. He is the one who is going to do everything for you. You and I can't do anything. Praise God. The desire also is come from his word. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. She said she is positively telling. Okay, someone is with child, so she's praying. It's positive. Someone will say negative. Someone is angry with someone. He keeps on saying. So what will happen? Praise God. Okay, go to Proverbs. Proverbs 18:21. Proverbs 18:21. Words have power. Praise God. So we are learning that only. Yeah. Confession, right? Why confession? Confession with understanding 100% will bring results. Praise God. Confession with worry
100% worse results. Yeah. Praise God. What is that? Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits. Praise God. Death and life is in the power of God's tongue. God's tongue. God's tongue. Praise God. What is written, sister? किसके जुबान पे? हाँ, प्रेज गॉड. और जो हम बोलेंगे उसका रिजल्ट हमें ही, अगर डेथ वाला बोला तो भगवान को जाके नहीं बोलना है कि ये क्यों आ गया, हाँ ये कहां से आ गया. करेक्ट. अगर ये बोल गया तो कोई कंप्लेन ही नहीं है. हम बोलते हैं, हम भूल जाते हैं क्या? नहीं, ये अगर बोला तो कोई कंप्लेन नहीं है. भगवान को थैंक भी नहीं बोलते ना. करेक्ट. दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज. When everything is going good, when God is helping you to speak life, the result which is life, that's where the problem comes. We go back to the things of the old. Praise God. But the deliberate and actually, you know, when this comes, is like freedom for us, the good thing, okay? But I would say freedom is dangerous. Praise God. If I don't have the word, if I don't hold on to his word, which is spirit and life, then I'm asking for trouble. That's why there are three kinds of trouble. Either I'm in a trouble, I'm getting into trouble, or I just got out of trouble. Praise God. When I'm out of trouble, that means I'm enjoying good fruits. Praise God. That's when I need to take more focus on the word. Praise God. See, one is to have healing. Second thing is, most important thing is to keep my healing. Praise God. I got healed by the wounds of Jesus with the right understanding. I got healed, which was already mine. But then I got drifted with other things and I forgot to keep my healing. Only the word of God has the power to keep that healing. Praise God. Are you understanding? The word, see, everything that God created is out of word. You keep the word of God out, what is there? Praise God. You are a dead person. Really? Because the word of God is spirit and life. See, Holy Spirit is with us. पवित्र आत्मा आमच्या बरोबर आसा. होय की ना? पवित्र आत्मा आयज येतलो? तेका हुंय कारवार धाडला? कारवार धाडला? घरा दवरला? प्रेज गॉड. देवाच्या उतोर कितें म्हणटा न्हू? पवित्र आत्मा आमच्या बरोबर आसा. प्रेज गॉड. आणि आमच्या बरोबर सदांच आसा. तो आमकां केन्ना सोडचो ना. हे कोण म्हणटा? देवाचे उतर. पण आमकां कितें दिसता? आमच्या जिवितांत सगळें वायट हा, पवित्र आत्मा गेला हॉलिडे. प्रेज गॉड. होय की ना? कित्याक पवित्र आत्मा येयलो की ना सगळें सारकें जालें. पण तो बाबडो रावला. तूं केन्ना तेका उतर उलयतले? प्रेज गॉड. तूं केन्ना तुज्या तोंडान सान देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाच्या उतरान बरयलेलें तूं उतर विचारतले ओ उलयतले? Praise God. Then only he can take that word and confirm it. Praise God. Are you understanding? Go back to Genesis 1 to 3. Read 2. Read from the other translation, okay? KJV. Praise God. See, पवित्र आत्मा आसा. पवित्र आत्मा येवपाचो आहा. कितले जाणां सोद मानता? व्हेरी गुड. प्रेज गॉड. मातशें न्हू आनी कितें विचारतलो आनी मागीर? प्रेज गॉड. ओके ओके. पवित्र आत्मा आसा. कित्याक देवाचें उतर कितें म्हणटा? जेजूच म्हणटा जेन्ना शराती येतलो हो पवित्र आत्मा येतलो तो तुमच्या सांगाता सदांच रावतलो. प्रेज गॉड. देवान एकदां उतर उलयलो तें उतर तो बदलिना. होय की ना? प्रेज गॉड. कित्याक देवाचें उतर एकदां उलयलो तो जाता एक कायदो. देवाचें उतर म्हणटा जेन्ना देवान एक उतर उलयलो तो जालो कायदो. तूं सातांक घरा येवंकूच जाव. प्रेज गॉड. चेड्याक सांगता मगे तूं. आनी तो सातांक येना जाल्यार कितें जाता? प्रेज गॉड.
देवाक राग येना पण देवान थंय उतर उरले तर कायदो जालो की ना सातांक म्हणजे सातांक एकूच जाव देवान एकदा उतर उरलेलो तो उतर जाता कायदो प्रेज गॉड समजले ओके read from here 2 and the earth And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. praise God hold on and the Spirit of God moved upon the face of earth. Now who is this Spirit of God? God's Spirit is called the Holy Spirit. Praise God. Now who is Holy Spirit? पवित्र आत्मा म्हणजे कोण एक झाला जेजू एक झाला देव एक झाला पवित्र आत्मा तीग जाण न्हू ना म्हाका हिंगा कन्फ्युजन आहा प्रेज गॉड एक झाला देव एक झालो देव बाप झालो एक झालो देव पूत झालो आणि एक झालो पवित्र आत्मा न्हू आता पवित्र आत्मा येला कोण येला वीक बॅटमॅन वय की ना प्रेज गॉड वय की ना जेजू आता कितले जाणां सोदमाता हिंगा जेजू पळय ह्या संवसारान आसा तें काय बरें आहलें आसतलें वय की ना लाजरस मेलो 4 दिसांनी यो रे लाजर भायर ये लाजरस भायर प्रेज गॉड वय की ना आमी त्याच जाग्यार आहलेले की ना आहलेले बरें जावचें नासलें सारकें सांगा ए प्रेज गॉड हिंगा थिंकींग रावंक जाता जेजूच्या टायमार तरी आहली जाल्यार काय बरें आहलें की ना डिसायपल हेच चिंताले प्रेज गॉड शीस अशेंच चिंताले जेजू गेला आता जालें कितें धांव या चल पेद्रू गेलो आपल्या फिशिंग बिझनेसान वय की ना मागीर कितें जालें पेंटेकॉस्ट जालो पवित्र आत्मो येयलो जेजून कितें सांगलेलें हांव वसत जाल्यार तुमच्याच बऱ्याक कित्याक म्हणलें तेणें वीक खिलाडी येतलो मागीर वय प्रेज गॉड पवित्र आत्मा म्हणल्यार देव पवित्र आत्मा म्हणल्यार देव समजता तो तिसरो न्हू तो देव प्रेज गॉड हिंगा कितें बरयला एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड म्हणजे पवित्र आत्मा मूव्ड अपॉन द फेस ऑफ द वॉटर्स तो आतां भोंवता कितें बरेपण जाला अजूनय काळोख आहा प्रेज गॉड म्हणजे पवित्र आत्मा आमच्या भितर आमच्या बरोबर आसा भोंवता तो तूं वयता थिंगा वयता पूण तो काय करना प्रेज गॉड केन्ना करूंक लागले तेणें when God said let there be light praise God आमच्या जिवितान पवित्र आत्मा आसा हॉलिडेन गेलोला ना पूण तो रावता तुझें तोंड उगडून देवाची उतरां परमणे तूं उलयतली केन्ना तेन्नाच पवित्र आत्मा तें उतर घेतलो आनी कन्फर्म करतलो आर यू अंडरस्टँडिंग प्रेज गॉड what you were feeding the Holy Spirit not feeding what you were supplying the Holy Spirit what words were you दोपरान अजून दुखता कितें सप्लाय केले प्रेज गॉड आमी दोळ्यांक दिसता ते उलोवपाचें ओ हिंगा बरयलें ना ते उलोवपाचें प्रेज गॉड आता बरयलेलें आहा ते उतरां परमणे तूं उलयताय जेजूच्या गायनी हांव बरी जाली प्रेज गॉड आता कितें केलें पवित्र आत्म्यान तें उतर घेतलें आनी 100% कन्फर्म केलें प्रेज गॉड देवाच्या तोंडांसान उतर येयलें तेन्ना पवित्र आत्म्यान कितें केलें एंड गॉड सॉ द लायट प्रेज गॉड हालेलुया say that again 100% it has to happen it is happened praise God it has happened see with our natural mind no we still look at things we want confirmation instantly in the physical the natural mind says show me result then I will believe praise God but God's mind is what I know it's already there therefore I speak with confidence it's done praise God that's why the word of God says I shall have whatever I say praise God so is the question am I speaking what I want or am I speaking that I don't want
Praise God. Okay, now your question is, will it happen? Sometimes it takes time. We take test my faith to test my faith. Exactly. It's a process. Okay, what we are learning right now is basics. Okay, the faith in a person will be tested, not the person. There are two things. Faith in the person will be tested. Now, why that test? To build you up until you have something called patience. Praise God. What is patience? Now, that's a different topic, but since you're asking, what is patience? Long suffering. Long suffering is patience. Then what is love? Patience and love goes together. But what is patience? I think we wait. Humbly waiting. Okay. सांग रे तू सांग आता तुका चान्स देता पेशन्स म्हणजे कितें All the trust on him and just Wait for certain time. Okay, praise God. All are different things. Okay, but simple terms I'll tell you. Faith is being constant and being consistently remaining in the same attitude that I am healed. Praise God. Irrespective of the person saying to me against what I'm saying, or circumstances coming against what I'm holding on to. That is the word of God. So, in simple terms, patience is constantly and consistently remaining same, irrespective of the circumstance or the situation that I face. Praise God. That is patience. So, faith, testing of my faith brings me in a position, no matter what is seen outside, I'm still holding on to what is written according to the word. Praise God. When you come to that point, you don't even realize that sickness has left you in the physical. The sickness has left you long back, 2023 years ago. Praise God. It's just that the result in the physical is come now because you have renewed your mind to what the mind of God is saying, that you are already healed. Praise God. Are you understanding? Because Praise God. तुका सोजमाता न्हू खूप जाणां सोजमाता तुकाच पळयना हांव सगळ्यांक पळयता. Praise God. Hallelujah. Because ते हांसते तोंड म्हाका लायक जालां म्हाका. Praise God. पण देवाचें उतर आतां बांद कितें म्हणलें जाणा आतां हांवें म्हणलें तें हिलींग तेन्नाच जावंक जाय न्हू होय की ना हिलींग तेन्नाच जावंक जाय जालां प्रेज गॉड हिलींग जालां तेका लागून उलयता. आतां भायल्यान प्रेशर कसलो येता जावंक ना देवाक प्रेशर येवंक ना काळोख दिसता मरे तेका सगळे आकार नासले दिसले की ना वय ना उलयता की ना तेरे कडेन कितें उलयता बाबा तूं उलय रे कावळो गो उलय उजवाड कित्याक उलयता तूं. प्रेज गॉड दोपोर सांगता दुखता उलय तूं दुखता देवान तुका बरें करूंक ना करतलो. प्रेज गॉड सारकें न्हू So the pressure is coming from the outside, not from the inside, to change your confession of faith. Praise God. I am the body of Christ. 4 बाटले का बार झाले. But I'm still confessing I am the body of Christ. That's the challenge. Praise God. Your husband or your wife or your son or your daughter is still drinking, but you're still in the midst of that pressure are saying what you desire. My husband is the body of Christ. My son is the body of Christ. Praise God. What you're releasing? Faith containers. With the substance called faith that is 100% being resolved because Holy Spirit himself is taking that words that is coming out of your mouth and bringing confirmation in the physical realm. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Is it making sense now? Why confession? Yeah? Praise God. कॉल कित्याक कन्फेशन करूंक जाय तें कन्फेशन म्हणजे हांव कितें उलयता तें देवाच्या उतरां प्रमाणे कित्याक आमी उलयता तें कित्याक आमकां दिसता आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट म्हणल्यार सगळ्यांनी आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट केन्ना काबार जातलें काय एमेन काबार. प्रेज गॉड. हांवें म्हाजो कायदो केलो देवाक व्हडलो उपकार केलो तें. प्रेज गॉड. हो की ना
आम्ही Some will ask, no, why to say so many times? and give me that scripture. Let me confess that I don't want the whole thing. Give me what I need. Praise God. म्हणजे डॉक्टराशी गेला अँटीबायोटिक दी होय की ना डॉक्टरान बरोवन दिले फार्मासीन गेलो आणि ते टॅबलेट हाडून घरात धरले घेवकूच ना जातले रिझल्ट जातले खबर तूं प्रेज गॉड हालेलुया तेका घरा सान सावन हाडलाय उलयना कोणान Praise God, no problem. So, okay, let me share my testimony. Okay. म्हाका एक कितें दुयेंस जातलें आनी म्हाजी बॉडी वेट जालेली 55 किलोज विथ द मॅटर ऑफ 3 months 73 kilos to 55 kilos डॉक्टराशी गेलो डॉक्टरान म्हाका 10 फावटी डॉक्टरान गेलो 10व्या डॉक्टरान म्हाका एंटीबायोटीक दिले डिफरंट प्रेज गॉड आणि स्टार्टिंग प्राइस त्या टॅबलेटाचो 10 टॅबलेटाचो एवरीडे घेवंक जाय आसलें बिफोर ब्रेकफास्ट स्टार्टिंग वॉज 700 देन इट वेंट टू 800 देन वेंट टू 1000 रुपीज एवरी टायम डोज वाडटा न्हू प्रेज गॉड पण तो डोज वाडोवन कांय सांगना प्रॉब्लम सॉल्व वयल्यान आनीक प्रॉब्लम वाडले प्रेज गॉड आनीक प्रॉब्लम वाडले आतां हांव रिट्रीटाक वयतालो कहो म्हाजे प्रॉब्लम सॉल्व जाले दॅट्स इट म्हाजें काम जालें की ना मागीर देव कित्याक जावं सारकी डॉक्टराशी वयता कित्याक आमी बरो आसता तेन्ना वयता घेवना बरो जालो डॉक्टरा बेस्ट जालें व्हेरी गुड फाल्यां मेळया हय म्हणटा आमी तोहेंच आमी देवाक कोत्ता हय डॉक्टराशी खंय वचना न्हू बरें आसतना तो आमी देवाकूय दोतोर को दवरलेलो आहा देव दोतोर प्रेज गॉड ना न्हू पूण देव आमचो बापूय न्हू डॅडी कडेन एवरीडे वचनासलें तूं प्रेज गॉड कित्याक वयताले if you leave that love out of the relationship it is like a patient and doctor's relationship praise God but if you keep the word and his love first then you are not going for a healing you're not going for your finances you're not going for things that you want but you are more interested in his relationship praise God and that's what God wants us to be united to him or to the Father. Praise God. So confession unites me or keeps me in that relationship with the Father. When you confess out of your mouth, I am the body of Christ, you are talking about what God has declared you out of his love for you. I am the body of Christ. He has paid a price for it so that you and I become his body, his temple. So what you're confessing out of your mouth, what God has done, that is love. प्रेज गॉड सो हांव डॉक्टराशी गेलो डॉक्टराक सोदमा ना आतां कितें जालां पळय तें सो म्हाजो बड्डे दिसा एक्चुली 2014 म्हाज्या एकल्या फ्रेंडान सांगलें रिट्रीट चलता तूं एका त्या ब्रदराक वचून मेळ प्रेज गॉड आतां कसल्या मनान गेला व्हेरी गुड बरें जावपाचें स्मार्ट बरें जावपा आनी कितें जाय म्हाका बरोच जावंक जाय न्हू कोण जावं तो ब्रदर आनी कोण जावं तें आनी कितें म्हाका फकत बरो जावंक जालो आनी कांय नाका फकत बरो जाल्यार पुरो उरलेलें काम जालें प्रेज गॉड सो ते नदरेन हांवें ताका कितें विचारलें सेशन केन्ना काबार जातलें आनी तो ब्रदर केन्ना फ्री जातलो प्रेज गॉड म्हाका सेशन कांय करपाची गरज ना म्हाका फकत जाय ब्रदर केन्ना आसतलो तो आनी तो ब्रदर म्हाजेर हात केन्ना दवरतलो तें जाय कित्याक म्हाका जाय सोल्युशन आनी कांय नाका कित्याक म्हाजी सोजमणी तूं हाडली हात दवरतलो ब्रदर आनी हांव सारको बरो जालो कित्याक तेज्या पयलीं हांव पाद्रींक सोतायतालो खूब सोतायतालो प्रेज गॉड आतांच कर मातशें आतांच कितें करूंक जाय तें कर हात दवर प्रेयर कर कुमसार कर एकल्या पाद्रींक 10:30 पासून राती फोन मारतलो प्रेज गॉड म्हाका आतांच्या आतां कुमसार कर कित्याक हे पातोक म्हाका आतां सोतायता 5 वर्सां फाटीं कितें गेलेलें तें प्रेज गॉड पयलो कितें करतालो हांव कुमसार म्हणल्यार नाकाच आतां कितें जालें कुमसार जाय प्रेज गॉड आनी केन्ना जाय आतांच जाय 10:30 फोन मारतालो फादरीक फादर म्हाका कुमसार जाय आनी तो बाबडो करतालो एकदां म्हाका फोडलो फोनारूच फोडलो प्रेज गॉड आनी कितें म्हणलें रायट द वर्ड ऑफ गॉड इन द टॅबलेट ऑफ युअर हार्ट रायट द वर्ड ऑफ गॉड
ऑन द टॅबलेट ऑफ युअर हार्ट. हांव त्या रातीक चिंतूंक पडलो हार्ट कितें डटक डटक थिंगा आनी कोण बरयतलो. प्रेज गॉड. आतां तुका कोणें सांगलें काळ जा तुजेर आतां देवाचें उतर उलय. म्हाजें काळ आसा आतां कितें उलयचें बरयचें पडलें की ना थिंगा. म्हाका मातशें विचित्र कशें दिसलें कितें उलयलो तो. प्रेज गॉड. पूण मागीर कळलें हें देवाचें उतर बरयलेलें उतर. रायट द वर्ड ऑफ गॉड द टॅबलेट ऑफ युअर हार्ट. प्रेज गॉड. नाव इज नॉट टॉकिंग अबाउट दिस हार्ट. इज टॉकिंग अबाउट युअर what spirit. Praise God. Okay, we will not go there, we'll continue. I will explain why what spirit. Okay, so तेणें सांगलें क्लास ती 5:30 म्हणल्यार काबार जाता आनी म्हाका खबर आहा गेलोलो थिंगा. ओके, ते गोंया सेंटर आसलें थिंगा गेलोलो कित्याक थिंगा न्हू 500 मिनिमम लोक आनी सगलो 500 300 लोक लायनीक रावतालो. कित्याक प्रे फॉर मी. प्रेज गॉड. गोडेल उलयता. प्रेज गॉड. प्रे फॉर मी. सो हांवें चिंतलें 5:30 तरी काबार जालें जाल्यार अद्यावत तो 300 लोक तरी आत दोत्तलो की ना. हांव सुवांक वयतलो. सो 5:30 सावन हांव भायर सरलो आनी हांव सुवांक थिंगा पावला. म्हाजे बऱ्याक कोण लोक ना तो काबार जावन सकल म्हाज्या फुडल्यान आतां उबो रावलो हिंगा. प्रेज गॉड. आनी ब्रदर आवड जालो कितें जालें पोटान बरें ना. प्रेज गॉड. ओके म्हणून जालो कितें करूं प्रेयर कर. ओके तूं टिचिंगाक आहलो. तूं टिचिंगाक आहलो ब्रदर विचारता म्हाका. हांवें म्हणलें ना हांव कामाक आहलो आसलो. आतां तेजो आसो कसो येयलो जाणां हेच्या आनी कांय जावपाचें ना. केन्नाय आसल्यार कोता न्हू मनीस आसलो आनी रिएक्ट जालो म्हणजे हेच्या आनी कांय करपाचें ना. चल हेचे 5 मिनट मातशें करया प्रेयर आनी धाडया हेका. तो आसलो आनी हात धरलो आनी प्रेयर केलें. 5 सेकंडान प्रेयर काबार. तेणें कितें म्हणलें म्हाका कांय सोदोंक ना पूण एक आयकलां रिब्यूक उतर आयकूं येलें म्हाका. रिब्यूक म्हणजे सिकनेसाक तेणें रिब्यूक केलें पूण म्हाका ती सोजमणी तेन्ना नासली न्हू रिब्यूक कितें आनी आमेन म्हणलें आनी म्हाका म्हणून लागलो आतां एक सेशन आहा तें सेशन तूं एटेंड जा. हांवें कितें म्हणलें जाणा तेका ब्रदर आयज बर्थडे म्हाजो आनी 8 पार्टी आहा. प्रेज गॉड. तो आनी हेचें आनी कितें जातलें पयलें तेका कळलेलें दिसता. चल ओके ओके प्रेज गॉड. आनी काय म्हणून जाणा गेलो तो गेलो आनी हांव आतां भायर सोदताना एकलो म्हाका ब्रदर मेळलो म्हाजो फ्रेंड. वयता म्हणलें जालें हांव घरा वयता. प्रेज गॉड. बर्थडे नायस तेणें विश केलो. आतां मातसो फुडें गेलो बायक पार्क केलेली थिंगा आनी एकलो ब्रदर मेळलो. तो म्हणून हूं वयता. आतां हे म्हाका एकलो म्हाजो फ्रेंड वगता हो म्हाका वखत ना. तोय प्रीच करतालो तेन्ना. हूं वयता राव तूं म्हणलो. हो आनी कितें म्हणटा राव तूं तोय म्हणटा राव तूं होय म्हणटा राव तूं जालां कितें. प्रेज गॉड. पवित्र आत्मो तेंचे उद्देशी मातशें उलयलो राव तूं तुका उतराची गरज. प्रेज गॉड. हांवें आतां मामीक फोन मारलो. बायलेक फोन मारूंक ना मामीक फोन मारलो. रिट्रीट सेंटरान आसा हांव येतलो 8:30 9:30. आतां मामीक असलें कितें सांगलें कितें आतां देवाचें कितें सांगलें मागीर कितें जाता गे खुशी जाता न्हू. प्रेज गॉड. हांवें म्हणलें बायलेक फोन मारपाचो ना कित्याक बायलेक आतां ते कोण येवपाचें आहा ती फोन मारतले न्हू. मायक फोन मारया. मागीर म्हणलें ओके व्हेरी व्हेरी ओके रावया. थिंगा कितें प्रिचींग चलताच्या पयलीं तेणें म्हाका चाय आपयलो. सो ब्रदर आहा आनी तिगां 4 जाण आहले. टेबलार अशें बसल्या आनी चाव दवरल्या म्हाज्या फुडल्यान सामोसा दवरला. प्रेज गॉड. आनी 4 बसल्या हांव रावलो थिंगा बसून. प्रेज गॉड. तेणें काबार गेले 2 तो ब्रदर आहा तो फास्ट खाता. काबार गेलो म्हाका पळयता. हांवें कितें जालें यू नॉट इटींग सामोसा न्हू विल नॉट एग्री. नॉट एग्री यू सेड एमेन न्हू म्हणजे ते आमेन म्हणलें न्हू. हांव आतां चिंता हो सामोसा आनी आमेनाची कितें रिलेशनशीप. वॉट इज आमेन गॉट टू डू विथ दीस सामोसा. प्रेज गॉड. समजलें न्हू. म्हणलें आमेन आतां ओके म्हणलें हो आतां देवाचो मनीस कितें म्हणटा न्हू. चल म्हणलें हांवें आमेन म्हणलें आनी हाडलें. फर्स्ट टायम आफ्टर 3 months तो सामोसा पळय हाडलो तो एग्री जालो. प्रेज गॉड.
समोसा पळय हाल्लोलो तो एग्री जालो. अरे म्हणलें 5 सेकंड प्रेयर आनी कितें आमेन कितें म्हणूंक जाय तें म्हणलें आनी हो समोसा पळय हांग जायनासलो स्पायसी थिंग हें आतां म्हाका एग्री जालें. म्हणजे कितें तरी उतराक आहा. प्रेज गॉड. कितें तरी उतराक आहा. फकत म्हाका आतां शिकोवंक जाय हें जालें कशें तें. तेन्नासान म्हाजी मनाची नवसणी जावपाक सुरू जाली. प्रेज गॉड. कित्याक हांवें रिजल्ट पळयलो एक सिंपल आमेनाचेर. आतां अहें म्हणूंक शकता तुमी त्या दिसा मॅजीक जालें आनी सगळें हांव बरो जालो. ना ना ना. त्या दिसा एक बरें बी म्हाज्या जिवितान रिगलें आनी हे बियाचो परिणाम आजून पासून हांव पळयता आनी वाडत आहा. प्रेज गॉड. हांव गेलो आनी शिकोवंक लागलो. आतां पळय मिसाक वयता न्हू. आमेन कितले फावटी म्हणटा आमी? आमेनाचो मिनींग कितें? आं? देवाच्या गायांनी हांव बरो जालो अशेंच जावं. मागीर कितें जालें? प्रेज गॉड. आमेन मिन्स जेजून पळय केला तेणे आमेन म्हणलां. हांव जेजूक आतां आमेन म्हणटा वय तें केलां तें म्हाका फावो. प्रेज गॉड. ओके. 2 Corinthians 1:20. Two Corinthians 1:20. For all the promises of God in Him are 20, no? 20 here. Okay. For all the promises of God in Him are yes. In Him are yea means yes. Okay. And in Him, amen. Praise God. All the promises. Is it saying some of the promises? What are promises? बासाण्यो. सगळ्यो जेजूच्या बासाण्यो, देवाच्या बासाण्यो, तेज्या मुखार जाल्यो. म्हणजे तेणे ऑलरेडी आमेन म्हणलें. आतां हांवें कितें करूंक जाय? तेणे पळय आमेन म्हणलां तेका हांव आमेन म्हणटा. प्रेज गॉड. आनी थोड्योच न्हू पूण सगळ्यो बासाण्यो. थोडे फावटी म्हणटा न्हू. प्रेज गॉड. आतां जर तूं 4 जाणां रिट्रीटाक गेलीं. ओके. 4 जाणां डिफरंट सिट्युएशन आहलें. ती जाणां गेलीं. तुमी फुडल्यान ती जाणां आहा न्हू. कितें तरी सिट्युएशन आहलें आनी एकाच रिट्रीटाक गेलीं. एकाच रिट्रीटाक तुमी देवाच्या उतरान तुमची नवसणी जाली. हो बरेपण जालें. एका परिणाम पयलो मेळलो. एका परिणाम मागीर मेळलो. एका तेन्नाच मेळलो. एग्जाम्पल म्हणजे कितें? एका एमेन देवान पयलें म्हणलें, एका पयलें म्हणलें, एका मातशें लेट म्हणलें, एका लाट म्हणलें. ना. प्रेज गॉड. ना. तो ना तें. आनी अशेंय न्हू की तेजें सिट्युएशन सेम आहलें आनी हेजें सिट्युएशन डिफरंट आहलें. दर तुका पेकोवणी जाय आहली, कुडीची पेकोवणी. तुका कडेन जॉबाचें कितें जाय आहलें आनी तेका कितें भुरग्याचें कितें जाय आहलें. फॉर एग्जाम्पल तुजी पेकोवणी सांगना तेंचें जालें. म्हणजे देवाची येवजण ना तर तेजे बद्दल. देवाची उतर कितें म्हणटा? ऑल प्रॉमिसेस एंड नॉट फॉर सम, एवरीबडी. बिकॉज जीसस डायड फॉर whole mankind. But who agrees with Jesus will see the results. Because from Jesus' side it is already done. If I'm going through depression, from Jesus' side, He's already taken that in His physical body. And He has set you free. So if I'm saying I'm set free completely, what I'm releasing? What I want. Praise God. If somebody has through somebody you have received rejection or unforgiveness, you are not able to forgive that person. The word of God says He has already poured His love in our hearts. Praise God. So that with that love I am able to love others.
Can I see that love in the physical? No. Can I see that love through the spiritual mirror, which is the Word of God? Yes. And with that understanding, I am able to love others. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, when he is saying for all promises of God in him are yes, that means yes, it is my will for you to be completely healthy in your physical in your physical body. All I have to do is renew my mind to what the Word of God says. Praise God. If some person has ditched you or done something wrong, don't focus on what some other person has done. Rather focus on what Jesus has done for you. That will not only heal you, that will set you free, and through you, other person. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. That's why confession is so very important. Confession आम्ही कित्याक करता ते understanding very, very important. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. So, देवान उलयलो, पवित्र आत्मा थिंगा आहलो, पण पवित्र आत्मा आसोनूच जायना. आमी पवित्र आत्म्याक आमी तो रावता केन्ना तूं देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हणजे देवाच्या भासावणेचे भासावलेलें उतर तूं उलयतलो. जितलें तूं उलयताय तितलें तुज्या जिवितांत बरेपण हाडटाय. प्रेज गॉड. जाला तें हाडटाय. दिसना त्या वाठारांसान ह्या वाठारांत हाडटाय. प्रेज गॉड. The moment, that very moment that you speak the written word of God, there is a shift that is happening already in the physical realm. The whole process has begun to bring that what is in the spiritual in the physical. Now you need to cooperate from the outside to bring that is already coming. Praise God. So what confession helps? Confession helps you to speak what is there and also imagine the process is on. Praise God. वोस्त जी दिसना त्या वाठारा आहा ती वोस्त हाडपाक तुजें हें पळय तूं उलयताय तेजें सगळें धरलेलें आहा. आनी जितलें तूं उलयताय कितें जाता तुजें मन बदलता. उतराक पावर आसा. फॉर एग्जाम्पल हांव उलयलो त्या उतराक पावर आसा. एग्जाम्पल हांवें तरी म्हणलें आतां सुणो. कितें चिंता तुमी? सुणो. आतां हांवें म्हणलें धवो सुणो. पयलो दुसरो कलराचो आसलो न्हू. प्रेज गॉड. वय की ना? वय की ना? हांव पयलो म्हणलें सुणो. दुसऱ्या कोणाने व्हायट चिंतलो आसतलो, ब्लॅक चिंतलो आसतलो, कोणे ब्रावन चिंतलो आसतलो. आतां हांवें कितें म्हणलें स्पेसिफीक व्हायट. आतां सगळ्या मनान कसलो येयलो? व्हायट. गोडे मोठो आसा बारीक आसा ते दुसरी गजाल. पण व्हायट दिसलो की ना? आतां म्हणटा हांव धवो सुणो आनी तेजेर काळे स्पॉट आसा. आतां कसो दिसलो? प्रेज गॉड. पळय हांव उलयलो उतराक इमॅजिनेशन. प्रेज गॉड. उतराक पावर आहा म्हणजे तुजी चिंतना बदलपाक. पयलो कितें म्हणटालो हांव बरो ना. प्रेज गॉड. हांव बारीक जाला. आतां तुजी कसली कल्पना येता? बारीक. प्रेज गॉड. पण हांव आतां देवाचें उतर आयकलां आनी हांव बरो जाला. आतां कसली कल्पना येता? प्रेज गॉड. उतराक पावर आसा. आतां ती वस्त म्हाका दिसता पूण चिंतना येता. प्रेज गॉड. म्हणजे तूं चिंतना एक फ्रेम खंय क्रिएट करता. तो कोण करता? उतर करता आनी पळयतो आत्मा करता. आनी त्या वाठारांसान हे प्रोसेस पळय आहा ते ह्या वाठारान हाडपाक तुका आदार दिता. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Samata? Because to have something, to receive something in the physical, I need to be sure those things that I need are already there in the spiritual. And those things that are in the spiritual are called promises of God. Praise God.
And for these promises from God's side, it is already amen. So again and again, I speak the written word of God out of my mouth. I'm saying amen to what He has already done. I'm establishing what is there in the spiritual in the physical. Praise God. It's a process. तेका लागून हांव म्हणटालो हांव पळय उलयता म्हाका भायल्यान कांय दिसना जायत, पूण हे दिसना त्या वाठारांत सगळ्यो वस्तू जाल्या त्यो वस्तू हाडपाक हांव शिकता. प्रेज गॉड. हिंगा आतां आमी आयकोताना हांव जाणा कोणाक कितें वायट आहा पळय तें आतां वायट वयता म्हणून, कित्याक म्हाका न्हू हांव उलयता त्या उतराक पावर आहा, देवाच्या उतराक पावर आहा ही बदलणी हाडपाक. प्रेज गॉड. जितलें देवाचें उतर तूं आयकोताय आनी दीस रात आयकोताय आनी उलयताय त्या उतराकूच पावर आहा ते तुजें जिवीत पळय सारकें नासलें तें थरार हाडपाक. आनी जे भाशेन तूं देवाचें उतर उलयताय तूं देवा कडेन कोऑपरेट करताय, पवित्र आत्मा कडेन कोऑपरेट करताय, ज्यो वस्तू थाऱ्यार नासल्यो त्यो वस्तू थाऱ्यार घालपाक. आनी हीच देवाची येवजण. समजता? घरान सारकें ना, भुरग्या सारकें ना, एकूच उगडास धरूंक जाय. दिसता ती उलोवपाची वस्त न्हू, तुका जाय ती. प्रेज गॉड. पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे. देवाक नाका आपली भुरगीं मरणान जियेलेली. मरणाली तेणें आमकां काडल्या आनी आमकां सासणीक जिवीत दिला. प्रेज गॉड. ओके. आतां हे आमी शिकता न्हू देवाचें उतर आमी देवाचें शिकता जाल्यार हितून कल्प्रीट कोण? कन्फ्युजन कोण करता? आ कोण करता? सेटन. प्रेज गॉड. सारकें करता. कन्फ्युजन तो करता, तेजें कामूच तें. प्रेज गॉड. तो उगी रावपाचो ना, कित्याक तेजो नेचर तेजो स्वभावूच तो, गडबड करपाचो स्वभाव तो. प्रेज गॉड. पूण आमी कितें करता? गडबड पळय करता तेका फ्रेंड रे तूं म्हाजो, होय की ना? प्रेज गॉड. हय बरो सांगना, बरो सांगना, बरो सांगना, हय वय रे तूं बरो जाना. तूं कितें करताय? देवसारा कडेन कोऑपरेट करताय. पूण दुसरो आवाज कितें म्हणटा? तूं बरो जालोय. एक म्हणटा कितें? खरें तूं बरो जालोय, पांव दुखता मरे. प्रेज गॉड. आ खरें तुका जॉब मेळ्ळें? तूं गेलेलो मरे ते लास्ट हेका, तुका सांगला तुजें क्वॉलिफिकेशन तुका जॉब मेळपाचें ना, होय की ना? इस्रायलाक वचूंक जाय? तुजें सांगना, पासपोर्टीचें कांय सांगना, होय की ना? हे आतां कोण क्वेश्चन घालता? प्रेज गॉड. तो देवसार पळय आहा न्हू, तो शींग आनी तें व्हडलें हें उजोवपाक घेवन येवपाचो ना. तो खंय येता जाणा? आमच्या चिंतनांनी. प्रेज गॉड. तेका लागून मनाची नवसणी जावंक जाय कसली खंयच्या उतराचेर दवरलेली? देवाच्या उतरार. कित्याक उतराक हा पावर. उतर कितें करता? थॉट्स पळय आहा ते प्रोड्यूस करता. वर्ड्स प्रोड्यूस थॉट्स. जस्ट द वे वी टूक दॅट एक्झाम्पल, डॉग. I spoke dog and there was a thought of a dog, a picture of a dog. In the same way, I need to feed myself day and night with the written word of God so that the old sick thinking or corrupt thinking or those failure or rejected thinking will be changed to the new thinking according to the written word of God. Praise God. That's what confession does. Confession helps me to renew my thinking or change my imagination. And the more and more हांव हे पळय देवाचें उतर उलयता, म्हाजी चिंतना बदलता आनी जितना ही चिंतना म्हाजी बदलता, म्हाज्यो कळण्यो बदलता. प्रेज गॉड. हांव तुमकां कितें सांगतालो, म्हाजी वेट पळय 73 आहा ती 55 जाली. आतां हांव गेलो थिंगा मागीर रोखडेंच न्हू 26 to 29 ऑक्टोबर तेन्ना रिट्रीट आसलो. सो ते रिट्रीटाक गेलो एक्चुली आनी म्हाका कांय समजूंक ना एक्चुली. खरें सांगता 4 दीस म्हाका कांयच समजूंक ना कितें म्हणलें तें, पूण हांव गेलो थिंगा. उलयताले हांव नोटी पळयतालो आनी म्हाका तेणें तो वायट बूक दिलेलो, सेम वायट बूक. आनी म्हाका एकल्यान सांगलेलें तूं व्हडल्यान म्हूण आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट. प्रेज गॉड. हांव कितें करतालो रातचो थिंगा रिट्रीट सेंटर थिंगा रूम्स आसले पयले.
सो तेणींनी म्हाज्या कंडिशनाक लागून थिंगा दवरलो हांगा आनी रातचो कोणूच नासलो थिंगा वयर स्टार्स काळो घोप बेस्ट प्लेस आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट व्हडल्यान 9 9:30 बोबो घालून कित्याक कोणें सोजमणीन न्हू तेणें सांगला न्हू व्हडल्यान म्हणून हांव म्हणटालो कित्याक त्योस कोत्तालो न्हू हें करपाक हें दुसरो त्योस प्रेज गॉड हें फकत कितें आहा धाकट्यान म्हणटालो पळय थिंगा व्हडल्यान म्हणूंक जाय हांव म्हणत रावलो म्हाका कांयच प्रॉब्लम ना म्हणपाक प्रॉब्लम कितें आहा सोल्युशन जायत न्हू टॅबलेटां चलना हें तरी करया प्रेज गॉड सो 15 जाले 4 दीस आनी पूण ते 4 दिसांनी न्हू मातशी म्हाका घोटाय येयली कितें तरी हा हें उतरान कितें तरी जाता हें उलयल्या उपरांत पूण म्हाका तेन्ना सोजमोंक ना कितें जाता कशें जाता हें म्हाका कांयच सोजमणी ना पूण स्लोली म्हाका कळलें जिवीत आनी मरण म्हाजे जिबेर आहा आमी आतांच वाचला न्हू जिवीत आनी मरण कोणाचेर आहा आमचेर धरलेलें आहा फर्स्ट टॉपीक म्हाका लायक जाली म्हणटा ती जोशुआ 1:8 आयकलां केन्ना तुमी जोशुआचे खबर प्रेज गॉड आयकलां 15 मिनटां शिकवा तेजेर ओके पूण जोशुआ 1:8 प्रेज गॉड म्हाज्या वोटाचे कोल्ले उतर आहले जोशुआ 1:8 You want? Read. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. Praise God. Okay. Then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Praise God. कोंकणीन वाचा एकदा कोंकणीन वाचा मागीर व्हेरी गुड स्लो धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक ऐकू येता नाल्यार पोतून वाचतली ती ओके धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक ओके तुझ्या ओंठाचेर दवर फुडें तांतूं बरयलां तें छत्रायेन वाचचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर मागीर तेन्ना तुज्या सर्व कामांनी तूं सुबळ जातालो आनी तुजी सगळीं कामां नेट लागताले प्रेज गॉड काय बरें वाजलें बाय हार्ट केला तीन प्रेज गॉड आता एक बरे भाशेन सोजमाय ओके अरे हें कितें घातलें सेम ओके रीड धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक सदांच तुझ्या वंटांचेर दवर ओके हिंगा न्हू 4 वस्तू आहा हे 4 वस्तू शिकपाक म्हाका खूब टायम लागलो प्रेज गॉड पूण तेन्ना म्हाका सोजमणी नासली ओके तेका लागून टायम खूब लागलो पूण आतां म्हाका देवान सोजमणी दिल्या ही सोजमणी हांव तुमचे कडेन शेअर करता पूण ही 100% रिजल्ट हाडटा प्रेज गॉड ही सोजमणी घेवन तुमी हुंच्याय जिवितान तुमच्या सारकें ना ह्यो वस्तू हे सिस्टम देवाचें सिस्टम ही देवूच जोशुआक सिस्टम आपली दिता हे कोण उलयलो जोशुआ कडेन देव जोशुआचें सिट्युएशन कोण आहलें जाणा कोण सांगूंक शकता देवान जोशुआक केन्ना सिट्युएशन केन्ना हे सुटावो दिलो ओके मोजेसाची खबर आयकलो तुमी ओके आनी इजिप्टा देशान इस्रायलाट आहले आमचे पुर्वज आहले कोल्ले जीव जेताले ते बोणकोणीचे जीव जेताले करेक्ट देव तांकां एक प्रॉमिस दिता उतर दिता आपूण तुका बसायल्या गांवांत वतलो आनी कसलो बसवलो गांव तो दूध आनी मोव व्हांवता म्हणजे बरें सगळें बरें आसलेलो तो गांव आपणें तुका बसायलो कोणाक दिलेलें उतर इजिप्टान आसलेल्या लोकांक इस्रायलांक दिलेलें इजिप्टाक न्हू इजिप्टान म्हणजे आमचो लोक आसलो पळय त्या लोकांक देवा बापान हे बासावणी दिलेली प्रेज गॉड आतां मोजेसा कडेन उलयता
आणि म्हणटा तुका आपणे विचून काढला आपल्या पोरजाक इस्रायल पोरजाक इजिप्टाच्या देशांचा दुसऱ्या देशान म्हणजे बासवण्याच्या देशान व्हरपाक. प्रेज गॉड. खूप लोक आसलो जाणा तुम्ही मागीर रेड सी पाड जालो करेक्ट. पण त्या लोकांक एक प्रॉब्लेम आसले. कितें प्रॉब्लेम? देवान तांकां इजिप्टांतले भायर काडला खरो, पण तेंच्या तकलेन कितें आसलें? इजिप्ट. प्रेज गॉड. देव वायटांसान भायर काडला तांकां, पण ते हुंय आत्मीक वाठारान आसा. पण हेंचें मन हुंय इजिप्ट. प्रेज गॉड. समजता? आता तेका लागून बोगोर कितें करता ते विल्डरनेस म्हण आयकलां तुमी? विल्डरनेस ते अरण्यान म्हणटा तेका. ओके, अरण्यान दीस आनी रात कितें करताले? मातशें कितें उणें जालें की ना ग्रामलींग मामरींग सगळे फातर घेवन येताले. तितून कितें जालें 40 वर्सांनी? मोजस मेलो. आतां कोण आहा? जोशुआनी केलं बा. जोशुआर सेकंड इन लायन. आता तो बोसला बिरो घेवन हे कितें जाल्यार कितें करताले? फातर घेवन येताले न्हू. आता मोजसच ना. आता कितें करता जोशुआ? जोशुआ वेंट इनटू डिप्रेशन. Anyway, brother, no water, Moses is gone. Correct? Now, Joshua has to face the trouble. He cannot handle it. Praise God. And he's under depression, low self-esteem, no confidence, no courage. Correct? That's why if you read 1:7, read. दृढ आणि थीर राव आणि मुझ्या सेवका मोइजेन तुका दिल्ल्या धर्मशास्त्र पाळून चत्राय घे. ताचे ताम जावं उजव्या जावं दाव्या घुवा नाका. तेन्ना तू खंय गेल्यारी तुका जैत लागतले. प्रेज गॉड. पहिले कितें म्हणला? दृढ आणि थीर राव. दृढ आणि थीर म्हणजे कॉन्फिडन्स आणि बी ऑफ करेज. राईट? म्हणजे स्टँड फर्म, बी करेजियस, बी कॉन्फिडंट. वाय? हांव तुज्या सांगता. प्रेज गॉड. जे भाशा हांव मोजसा बरें आसलो तेच भाशा हांव तुज्या सांगता. आनी एकदांच न्हू हे तो वानसान वाशी न्हू दोन फावटी परतून म्हणटा. बोगोर म्हणटा खात्री दिवपाक जोशुआक तू भियेनाका हांव तुज्या सांगता आसा. 1:9 आसा. प्रेज गॉड. आनी हे कोणाक फकत जोशुआक दिलेलें आमकां दिलेलें आहा. हॅलो, हे कोणाक दिलेलें आहा? जोशुआक दिलेलें आहा ओ आमकां दिलेलें आहा? कित्याक आमचे तकलेन अजून इजिप्ट आहा. प्रेज गॉड. ते इजिप्ट म्हणजे कितें जाणां? देवान आमकां अजूनही सोडोवंक ना. देवान आमकां अजूनही सोडोवंक ना. अजूनही गरीब हा, अजूनही हांव सीख हा, अजूनही हांव चेडो घरा येवंक ना सतांक. अजूनही हे तकलेन हा, चिंतनांनी हा. हे चिंतना आतां बदलपाक देव जोशुआक आदार करता. आणि पहिले सोल्युशन कितें म्हणटा? पहिले सोल्युशन आता 8वें वास समजलें की ना? जोशुआ कोण तो कळलो? जोशुआ मोजसाच्या मागीर आसलो आणि जोशुआक देव उजार करता आणि आख्खे इस्रायल फौजाक बासालेल्या गांवांत वता. प्रेज गॉड. समजलें? ओके. आता 8वें वास पहिले कितें म्हणला? धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक सदांच तुझ्या वंटांचेर दवर. प्रेज गॉड. धर्मशास्त्राचे उतर आमी दोत्ता ओ आमी कितें केलां तें दोत्ता? हा? ओ हांवें फोट मारली. प्रेज गॉड. ओ हांवें तेका बायलेक अशें म्हणूंक उपकारनासलें. प्रेज गॉड. हांव बेश्टोच म्हाज्या धाकट्या भुरग्याचेर बेजार जालो. प्रेज गॉड. हांव कामाचो लेट येता तांकां कांयच पडलेलें ना. हा? प्रेज गॉड. आमी कितें करता? देवान कितें सांगलां तें करता म्हणटा ओ आमी कितें केलां तें म्हणटा. प्रेज गॉड. पूण देव कितें म्हणटा? बायबलार कितें बरयलां म्हणजे देवान कितें म्हणलां तें तुज्या तोंडासान भायर आख्खो वगत भायर सरोंक जाय. म्हणजे तुजे जिबेर कितें आसूंक जाय? बायलेन केलां तें ओ देवान केलां तें. हा. प्रेज गॉड. आनी कोण परतें वास? धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक सदांच तुझ्या वंटांचेर दवर. सदांच म्हणलां हांव केन्ना केन्ना म्हणलां? आमी कितें केन्ना केन्ना म्हणना? Day and night. In English it is day and night. Day and night. Praise God. But what we do? When it is wrong, I will say it. When it is right, forget about it. Praise God. Yes or no? Why day and night? Why I have to confess this word of God? आम्ही
बट दोन असता, एकदा हिलिंग गेल्ले आणि ते हिलिंग सांबाळूंक जाय न्हू. देव कंप्लीट पॅकेज दिता. कितें पॅकेज? घेवंकूय आणि सांबाळूंक. प्रेज गॉड. म्हणजे कॉन्फिडन्स आणि करेज घेवंकूय आणि ती सांबाळूंक. तेका लागून तो म्हणटा दिस बुक ऑफ द लॉ शॅल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ युअर माउथ. प्रेज गॉड. ओके, हांव हिंगा येयलो, जेजूच्या गायन्या बरी जालें. थिंगा गेट ओपन केलं तो कोण मला गो पाव को गो दुखता रे. कितें जालें? दिस बुक ऑफ द लॉ वॉज इन दॅट हाऊस, नाव समथिंग एल्स. करेक्ट? पण देवाचें उतर कितें म्हणटा? दिस बुक ऑफ द लॉ शॅल नॉट डिपार्ट ऑफ युअर माउथ. अच्छा, वन मोर थिंग. हांव तो देवसाराचें उलयतालो न्हू मातशें. तो कितें करता? आतां तूं रॉंग उलयलो न्हू, काबार तुका आनी फुडें कांय जावपाचें ना. थिंगा ते म्हणलें पळय हांव जेजूच्या गायने बरो जाल्या. आतां थिंगा आनी कोणें विचारलें आनी आपणें कितें जालें? उतर आतां बदललें. वय की ना? आतां कितें जातलें? कोल्ली देवसार कितें म्हणटालो तुका? आतां तूं रॉंग उलयलें, आतां तूं फेल. वय की ना? प्रेज गॉड. आतां तेजें आयकतलें ओ देवाचेर विश्वास दवरतलें तूं? प्रेज गॉड. कित्याक देव कितें म्हणटा न्हू, देव पातक्या पासत मेला. प्रेज गॉड. जेन्ना तूं पातक कोत्तालो तेन्ना तो मेला. पातक म्हणजे कितें जाणां? देवाच्या उतराचेर आड ओ देव आमचो मोग कोत्ता, पूण हांव तरी उतराचेर आड वयता. मोग कितें सांगता? म्हाज्या गायनी तूं बरी जाली. हांव कितें म्हणटा? हांव बरी जावंक ना. देवाच्या उतरा आड गेले तें जाता पातक. प्रेज गॉड. समजलें? सो आतां देवसार कितें म्हणटा? ते पळय तें ब्रदरान सांगलेलें न्हू, जेजूच्या गायन्या बरी जाली. आतां त्या रुमान म्हणलें आतां तें रॉंग म्हणलें. आतां कसले थॉट्स येयले? तूं फेल. वय की ना? आतां तूं आनी फुडल्या म्हयन्यान पळया तुका. प्रेज गॉड. वय की ना? ती म्हणल्यार फोट. तुजें उतर उलयलां तें ओके, पूण देवाचें उतर तूं उलयशी, त्या उतराक पावर आहा. तें उतर पळय उलयलां तें कातरून उडोवप. प्रेज गॉड. उतर देवाच्या उतराक हुंच्याच उतराक आनी पावर ना, पूण देवाच्या उतराक पयलो वयलो पावर आहा. हांवें मिस्टेक केली, हांव म्हणलें म्हाजो पांव दुखता म्हणलें. प्रेज गॉड. आनी देवसार सांगलें तुका पळय आतां म्हणलें तूं डिस्क्वॉलिफाय. तो ना, डिस्क्वॉलिफाय तुज्या एफर्टाक लागून जायना. तूं क्वॉलिफाय जाल्यार देवाच्या जेजूच्या एफर्टाक लागून. जेजून पळय कितें केलां तेका लागून तूं क्वॉलिफाय जाला. म्हाका आनी तुका पुती ना क्वॉलिफाय जावपाक. वय की ना? प्रेज गॉड. समजता? So if I understand it is not because of my good works that this healing is for me, it is only because of what he has done on the cross, this healing is for me. So if I say a wrong word, doesn't mean that you're disqualified. I immediately say, Lord, I'm sorry for what wrong I've spoken. I choose and continue to say and believe that by your wounds I'm completely healed. Praise God. Now what you're doing? Again, renewing your mind. Praise God. Remember one thing. It is not about your action. It is about what he's done on the cross. It is about his action on the cross. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. समजलं न्हू? आम्ही कितें केलां तें कांयच क्वॉलिफिकेशन ना, पूण तेणें कितें केलां तें क्वॉलिफिकेशन. हा, हें सोजवण दीस रात हांव तेजें उतर म्हाज्या जिबेर दवरता. प्रेज गॉड. हांव तरी म्हणटा म्हाका कितें वायट हा दर, म्हाका आतां वायट कितें चित्रां पळोवपाची सोय हा. आम जस्ट सेयिंग ओके. संवसार कितें म्हणटा? ती चित्रां पळयता पळय ती बंद कर. वय की ना? पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा जाणां? देवाचें उतर कितें म्हणटा जाणां? ओके, पुट दिस, विल कम बॅक हियर. Galatians 5:16. समजता हें? Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Galatians 5:16. आणि आता हांव तुमकां सांगता, आत्म्या प्रमाणे चला. पेदाळा रक्तमांसाच्यो ओडण्यो तुम्ही दादोशी करची नात. आणि आता पद वाच.
आणि आता हांव तुमकां सांगता आणि आता हांव तुमकां सांगता. कोण म्हणटा? देव. फुडें कितें सांगता तो? आत्म्या प्रमाणे चला. आत्म्या प्रमाणे चला म्हणजे कितें? देवाचे उतर पळय कितें सांगता ते प्रमाणे चला आणि त्या प्रमाणे तुम्ही तुमचे जिवीत कन्फेस करा. बेताळा रक्त मांसाच्यो वडण्यो तुमी दादोशी करची नात. तेन्ना तुम्ही रक्त मांसाच्यो वस्तू पळय कोत्ता, भायल्यो वस्तू पियेता, सिगरेट, वायट वस्तू कोत्ता, वायट वस्तू पळयता, तेन्ना तूं करूंक पावचो ना. आमी कितें करता जाणां? रक्त मांसाच्यो वस्तू आमी बंद करूंक सोदता आनी पवित्र आत्माक म्हणटा मातसो तूं राव. प्रेज गॉड. समजलें? अशें कितें पवित्र आत्मा पळय आमकां सांगता तें हांवें पयलें उलोवंक जाय. म्हाका सुटका मेवली. हांव ही वायट चित्रां पळय पळयतालो तेका सुटका मेवली. हांव बरीं चित्रां पळयतां, बरें कितें जाय तें कोत्ता. हें कितें कोत्ता हांव? पवित्र आत्मा पळय सांगता आनी पवित्र आत्मा पळय म्हाका शिकयता तेका देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हाका शिकयता उलोवपाक. त्या उलोवन हे उलयता म्हणजे वर्ड्स ऑफ पावर. ह्यो पावर हांव रिलीज करता. ज्यो वस्तू पळय रक्त मांसान हांव कोत्तालो भायलेन त्यो सगल्यो वस्तू एक 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 कातरून वयता. प्रेज गॉड. समजलें? ओके. एक्झाम्पल एक कपल आसलें. ओके. आनी आमच्या रिट्रीटाक येयले ते एक्चुली. आनी घोव म्हणलो गोवाक कशी नासली रिट्रीटाक येवपाक, पूण बायलेन हाडलो ताका वचन. आनी तेजे प्रॉब्लेम कितें आसलें गोवाचे? तो बरोच पियेतालो. तो मिनिमम म्हाका दिसता कितें तीन बॉटली पियेतालोच तो पर डे. आतां बायलेन हाडला न्हू, येवचो पडलो. नाका आसलें ताका येवपाक पूण येवचो पडलो. सो आमच्या ब्रदरान ताका सांगलें कित्याक गेलो तूं? बायल सांगता ताका आतां सोऱ्याचे प्रॉब्लेम आहा. कसले प्रॉब्लेम आहा? सोऱ्याचे प्रॉब्लेम आहा. सो जाल्ले की चालले तुका सोरो सोडूंक जावो? तो म्हणलो ना. कितें म्हणलें तेणें? ना. आतां आमच्यान कितें करूं आतां? देवान कितें करूं आतां? देवान कितें करूं आतां? प्रेज गॉड. आमच्यान कितें करूं आतां? ना. कित्याक देवान खूंयच बरयलेलें ना हांव तुज्या दुस्माना कडल्यान तुका सुटका दितलो. हांव तुका तुज्या इश्टा कडल्यान हांव सुटका दितलो. दुस्माना कडल्यान न्हू, इश्टा कडल्यान सुटका दितलो. येतो सोरो इश्ट. प्रेज गॉड. इश्टा कडल्यान सुटका दिवंक शकता, दुस्माना कडल्यान दिवंक शकता, होय की ना? आतां हेचें मन तरी तोय आहा जाल्यार कितें करूं आतां? कितें करूं आतां? जाता. प्रेज गॉड. ते ब्रदरान कितें केलें जाणां? बायलेक सांगलें तो कितलो पियेता? तो म्हणलो 3 बॉटली तरी पियेता. आनी वळख भशेन सांगता 3 बॉटली पियेता जायत. प्रेज गॉड. बायलेक कितें सांगलें ताणें? आतां सांग भायर तुजो घोव पियोचो ना, घरानूच पियेतलो. आतां बायलेन कितें करप रे? एक्झाम्पल हा. ओके. तुजो एक्झाम्पल घेवं. प्रेज गॉड. तेजोच एक्झाम्पल. तूं बायल आसली जाल्यार तुका कितें दिसतलें? कानार मातशें ना त्या ब्रदराचेर? सारकें की ना? हांव येयला म्हाका सोल्युशनाक लागून आनी हो कितें म्हणटा? तो भायर वचोन पियोचो ना, तूच पियेतलो. आनी कितें पियेताना तूं मातशें पकोडा पकडून रेडी दितली. नाल्यार भायर वचोन आनी कितें पियलो जाल्यार सारकें की ना? हो हॅपी. गो हॅपी. अरे बेस्ट म्हणून जालो, सारक्या जाग्यार हाडलाय ती. प्रेज गॉड. हिंगा फ्री होम डिलिव्हरी माता न्हू, चोरून पिवपाचें ना. आनी बायलेक हो सांगता, प्रिचर सांगता तें गोवाक भायर धाडपाचो ना, घरान तो पियेतलो आनी वयल्यान तूं पिवपाकूय ताका भजी करून दितली. प्रेज गॉड. ओके. प्रेज गॉड. आनी 3 म्हयन्यांनी मेव. कित्याक त्या गांवान तो एवरी टायम वचनासलो, 3 म्हयन्यांनी वयतालो. पूण एक कितें करचें पडटलें. कोणाक सांगलें आतां? गोवाक सांगलें. आतां गिव एंड टेक जालें न्हू. गोवाचें आतां गोवाक सांगलें बाबा तूं पिये, तूं हॅपी वचना. बरें चल तूं सांगता तें करता पळय. कित्याक म्हाजें कंडिशन जालें न्हू सॉल्व. एकूच करूंक जाय. ल्यूक 4:18. कितें बरयलें ल्यूक 4:18? सांगे. द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन me. My God himself has anointed me. And I'm
filled me with his love, he set me free. Praise God. तू सोरो पियेता कांयच प्रॉब्लेम ना, तुजी बायलूय तुका पकड हाडून दितली, पण एक काम करूंक जाय ती, एवरी टाइम पळय तू पियेतले हे 10 पाटी म्हणूंक जाय. प्रेज गॉड. 10 पाटी मरे 100% डन. ओके. सो तो गेलो, बायल ग्लास बा सगळें टेबल रेडी केले आनी पकोड्या धरले आनी बायल रावले. आतां पिये तेजे पयलीं ती म्हण स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी, माय गॉड हिमसेल्फ इज अनॉइंटेड मी, एंड आय एम कंप्लीटली सेट फ्री. केलो अहे करून करून एक वीक जालो. हेचे कांय बायल्यान कांयच जावना, पूण बायलेन इन्स्ट्रक्शन फॉलो केले आनी तो इन्स्ट्रक्शन आतां फायदो आहा न्हू. इन्स्ट्रक्शन कित्याक फॉलो करचो ना, करतलो, फ्री दिता, सारकें न्हू. तो पियेलो आनी तेणें म्हणलें आफ्टर 1 वीक तो आतां बॉटल पळय शॉपार हाडूंक वयता थिंगा, त्याच शॉपासान तेणें हाडली आनी तो पियेला पळय ओंकोंक लागलो. 7व्या 8व्या दिसा तो ओंको पियेता तितलें ओंकता. जाल्यार जालां कितें, आपल्याक इतले प्रॉब्लेम नासलेच, ओंकता कित्याक. तेणें त्या शॉपार गेलो आनी ती बॉटल सारकी आहा, सारकी ब्रँड दिलेली आहा ती चॅक केली आनी दुसरी बॉटल हाडली, ती पियेलो. 2 दीस जाले हाच. प्रेज गॉड. आतां जालें कितें जाणां, भितर पळय तो तेजेर रात चलयतालो, देवाचें उतर तो उलयताना कितें जालें, ते स्पिरिटाक अटॅक जालो. प्रेज गॉड. आनी इतलो अटॅक जालो की तेका पळय आहलें तें तेका सारको डिलिव्हर केलो, म्हणजे तें कितें आहलें पळय तें डिलिव्हर जालो. आतां कितें जालें, तेका डिझायरूच ना पिवपाक. प्रेज गॉड. हालेलुया. आतां तेणें कितें केलें, सोरो बंद केलो ओ इन्स्ट्रक्शन फॉलो केलें. इन्स्ट्रक्शन फॉलो कोत्ताना तेजो सोरो बंद जालो. प्रेज गॉड. समजलें. तेका गॅलेशियन्स 5:16 तेच म्हणटा, तूं पवित्र आत्मो कितें सांगता तें तूं कर. मासा रोगता देशीन तुका पळय ते कोण्ण्यो जाता तें तूं स्टॉप करूंक वचनाका, त्यो आपुणूच देव कातरून उडयता. प्रेज गॉड. हालेलुया. समजता. आनी ओह्यो कितल्यो टेस्टमनी आहा, कितल्यो, एक आनी 2 न्हू, एवरी डे ओह्ल्यो टेस्टमनी आयकता. सिगरेट सोडलेले, वायट मुवीज पळोवपाचे सोडलेले, टीव्ही भुरग्यांनी धाकटी भुरगीं टीव्ही पळोवपाचे सोडलेले. प्रेज गॉड. आमी केन्नाच कोणाक सांगना तुमी ही वस्त बंद करा, केन्नाच सांगना, पण आमी ही वस्त दिता, हें तूं कन्फेशन कर आनी कन्फेशन कित्याक लागून करता तें सोदमणी दी, एकल्याक तरी सोदमणी दी. कित्याक उतराक पावर आहा. म्हाका भायल्यान दिसना, पूण भितरल्यान 100% ती वस्त जाताच. प्रेज गॉड. हालेलुया. पण आमी हे मनान आमी ओल्ल्यो वस्तू आमच्या दिसपटे जिवितान वस्तू घालूंकूच जाय. प्रेज गॉड. आतां जोशुआ आनी डॉस, आतां हे एग्जाम्पलान आमी सोजमाय. ओके, सोजमलो की ना, बरें वस्त जाली की ना ती, आनी तो अजून पासून आतां देवाचें उतर हें करता तो. प्रेज गॉड. म्हणजे कोण सोऱ्यान आहलो न्हू तेंकां आदार दिता. आतां कितें जालें, देवाचें उतर तेणींनी मानून घेतलें, म्हणजे मानून घेतलें आनी वेव्हारान घातलें, नाल्यार जावचें नासलें तें. प्रेज गॉड. बायलेन ते इन्स्ट्रक्शन फॉलो केले, गो आपलो पियेता तरी पूण तेन ब्रदर कडल्यान तें उतर येयलेलें, म्हणजे तें देवाचें उतर तेणें मानून घेतलें आनी तें वेव्हारान घातलें. तितलेंच करूंक जाय. आमकां दिसना जायत, पूण देवाचें उतर सांगता म्हणून हांवें करूंक जाय. जोशुआ तेंच करता. बस दिस वन न्हू. धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक सदांच तुझ्या ओठाचेर दवर. प्रेज गॉड. ते बायलेन ते दादल्यान तेंच केलें, पूण ते दादल्याक पयलें सोजमोंक ना, पूण बायलेक सोजमलेलें, तेका लागून तें फॉलो केलें इन्स्ट्रक्शन. ना ती करची नासली. प्रेज गॉड. ती करची नासली, पूण ती जाणा कितें जाता पळय तें न्हू, तेन आपलो बावट घट धरलो. प्रेज गॉड. कित्याक देवाचें उतर आयकोन आयकोन बावट येता. देवाचें उतर बावट कसो येता, देवाचें उतर आयकोन आयकोन बावट येता. आनी तो खंय आयकोन जाता, हांव उलयलें आनी हांव मागीर म्हाज्याच कानांनी आयकता तेन्ना बावट येता. प्रेज गॉड. हांव उलयतना देवाचें उतर तुमी आयकता,
आणि ते उतर तुम्ही ऐकलेलं उतर तुझ्या तोंडांसान तुम्ही बाहेर काढताय तेन्ना भावाड जाता. प्रेज गॉड. आणि देवाक समज कितें आमच्या जिवितांत बरेपण हाडूंक जाय जाल्यार हो भावाड खूब गरजेचो. प्रेज गॉड. आता दिस बुक पत्ते वाच. धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक सदांच तुझ्या वंटांचेर दवर. सदांच तुझ्या वोटांचेर दवर. प्रेज गॉड. आता त्यांच्या घराब्यान समज बरें जालें जाल्यार आमकां जावचें ना. प्रेज गॉड. जावंकूच जाय. हे सिस्टम पळोवन आमी एड्सांतले भायर येताले भुरग्या पयल्या. फॉरगेट अबाउट कॅन्सर. एड्स हे सिस्टम धरून जेजूच्या गायन्या बरो जालो. जेजूच्या गायन्या बरो जालो. सोड न्हू 1-2 उतरां. प्रेज गॉड. पूण तेमी उतरांचेर दानमन दवरूंक ना. तेणी उतरां उलयतना पळय कितें जाता आत्मीक वाठारांत तेजेर दानमन दवरलें. प्रेज गॉड. हालेलुया. दीस आनी रात त्यांचे तुझ्या वंटांचेर दवर. दवर. मागीर फुडें कितें बरयलां. तांतू बरयला ते तुवें जत्रायेन पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचे ध्यान कर. ओके ओके. आता हे कोंकणीन आनी न्हू हे पळय हा न्हू दीस आनी रात ध्यान कर म्हणला तेजे इंग्लिशीन मातशें वाचता. दिस बुक ऑफ द लॉ शॅल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ योर माउथ. यू शॅल मेडिटेट ऑन इट. You shall meditate on it. मेडिटेट ऑन इट सेकंड हा. इथून कितें हा मागीर हा न्हू नियाळ मागीर हा. हा रीड. The book of the law shall not depart from your mouth. हा. Instead, you shall meditate upon it day and night, so that you may observe and do all the things that was written in it. ओके ओके ओके. आता पयलें हा देवाचें उतर हांवें तोंडान उलोवंक जाय. करेक्ट. दुसरें कितें म्हणटा जाणां तेजेर नियाळ करूंक जाय. आनी कहो नियाळ करूंक जावो. दीस आनी रात. दीस आनी रात देवाच्या उतराचेर नियाळ करूं येता गे. हा कळ्ळें जाता. आम्ही मनातच आम्ही ते हे करतात असे कसल्या कामात लिहायला ते उत्तर माहिती असतं. ना ना तू गतो राह तू मातशें राह. दीस आनी रात तू सांगे दीस आनी रात देवाचें उतरां नियाळ करूं येता. दीस आनी रात हा पळय दीस आनी रात करूं येता. मागीर सारकें. प्रेज गॉड. हा मागीर कामां ना. मागीर कामां येतली केन्ना आनी तो केन्ना कितें उलयता आमी. प्रेज गॉड. दीस आनी रात करूं येता जाता. प्रेज गॉड. काम केन्ना करतलो मागीर वेजिटेबल केन्ना घातले नुस्तें केन्ना हाडटले मार्केटान केन्ना येतले. हा मागीर पळया टायम उरता तेन्ना मागीर दीस आनी रात येताले पळया. होय की ना. मागीर सारकें. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. दीस आनी रात न्हू करूंक जाता. प्रेज गॉड. कित्याक देव समज तरी सांगता आमकां कर म्हणून तेणें आमकां एबिलिटी दिलेली आहा करपाक. प्रेज गॉड. आमचो देव म्हणल्यार मोग. फॉर एक्झाम्पल यू आर वर्किंग इन ऑफिस. यू वर्किंग इन ऑफिस or you have a business. Working in office. Working for a company. Okay. For example, you are given a project to do. Okay. Is it your company's responsibility to give all those things that are required to follow the project? That means it is company's responsibility to provide you with everything so that you can work on the project, right? In the same way, देवान तरी आमकां सांगलां कितें कर म्हणून म्हणजे तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आमकां ती वस्त करपाक म्हणजे वेव्हारान घालपाक तेणें आमकां ती दिल्या. ओ ती वस्त आमकां ती वस्त प्रोविजन आमकां दिला. तेणें जरी सर म्हणलां जशोक आमकां दीस आनी रात तेजेर तूं मेडिटेट कर म्हणजे देवान आपली पदवी आमचे भितर घातलेली आहा. ताका म्हणटा करपा आपली पदवी आमचे भितर घातलेली आहा तें उतर पाळपाक. प्रेज गॉड. नाल्यार तो देव अनजस्ट देव जालो न्हू. प्रेज गॉड. समजता न्हू. तरी देवान जर म्हणलां दीस आनी रात म्हाज्या उतराचेर तूं मेडिटेट कर म्हणजे देवान आपली पदवी आमकां घातल्या ती मेडिटेट करपाक. प्रेज गॉड. फॉर एक्झाम्पल
तुका भुरगे हा ओके चेडो 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 स्वतः ते तुझ्या आयकोता न्हू सारकें आयकोता प्रेज गॉड व्हेरी गुड रॉंग एग्जाम्पल देन ओके आता दवर ओके एक दीस त्या चेडवान चेडवाक तें सांगलें मातशें बाजारान वच ते बाजारान वयचे सोडून आनी खंयच्या फ्रेंडागेर गेले कितें जातलें फोन करले ते म्हणटले फाल्यां करता आयज करना सदांच म्हाका सांगताय तूं कितें जातलें हा प्रेज गॉड केन्ना तरी बेरे जालें आसतलें तूं न्हू जालें न्हू हा प्रेज गॉड आतां सारकें उलयता न्हू नाल्यार ते चेडवाक आमी येवंक सोदतालो एक्चुली प्रेज गॉड केन्नाच आपल्या मायंक त्रास दिना मरे ती हांवें दिसलें म्हाका रॉंग एग्जाम्पल गो पण आतां कळलें केन्ना तरी दिता प्रेज गॉड चल आतां दिलो त्रास दिलो ती वस्त आयज हाडूंक ना फाल्यां हाडूंक ना पर हाडूंक ना 4 दीस जाल्यार हाडूंकच ना आनी तूं दीस रात ताका सांगता होय की ना आनी ती वस्त जावंकूच ना आतां तूं 4 दीस कितें करताली भाजी काततना चेडवान आयकोंक ना रोप धुतना चेडवान आपणें आयकोंक ना होय की ना न्हिदोन वयताना चेडवान आपणें आयकोंक ना कितें करता तूं कितें करताय तूं मेडिटेट करता हो नियाळ करता हेजेर नियाळ करता वायट वस्तूचेर नियाळ करता तेका म्हणटा वारी समजलें म्हणजे वारी दिसांनी रात जाता देवाच्या उतराचेर दिसांनी रात करूंक जायना कितें तरी प्रश्न आहा न्हू म्हणजे म्हाका देवान एबिलिटी दिल्या बऱ्या वस्तूचे म्हणजे तेज्या उतराचेर नियाळ करूंक हांव कितें करता तेजी एबिलिटी घेतल्या आनी वायट उतराचेर नियाळ करता आनी ते जालें कितें दिसांनी रात प्रेज गॉड होय की ना समजलें म्हणजे देव कितें म्हणटा दीस आनी रात म्हाज्या उतराचेर नियाळ कर तुवें केला तेजेर न्हू दुसऱ्यान कितें म्हणलां तेजेर न्हू दुसऱ्यान कितें केलां तेजेर न्हू पूण हांवें कितें उलयलां आनी हांवें कितें केलां तेजेर नियाळ कर प्रेज गॉड पॉसिबल प्रेज गॉड आतां कळलें एबिलिटी देवान दिल्या पूण हांव कितें करतालो ती एबिलिटी म्हाज्या चेडवान हें केलें तो हें केलें तें थिंगा गेलें आनी आख्खो दीस जालो काळा प्रेज गॉड देवाक आनी कितें आहा तर प्रेज गॉड आनी देवा कडेन मागलें आसत हे चेडवाक तूं तरी मातशें बदल प्रेज गॉड होय की ना सारकें की ना या प्रेज गॉड सो वॉट आय वॉज मेडिटेटिंग ऑन one course is over, nothing is happening, tablets. Second course is over, nothing is happening, second tablet is gone. What I was meditating on my sickness, praise God. But what the word of God is saying, first keep saying what God has done, second keep meditating on what God has done. Two things. Keep confessing not what you have done but what God has done or what God has written in His Word. Second thing, meditate on what you have spoken or imagine what God has spoken. Third thing is saying, आता तिसरा was that you may observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and thou shalt. तेजा पयली हा न्हू for then you shall ना तेजा पयली कितें but you shall meditate therein day and night that you may observe to do according to all that is written therein. Praise God. Now this is talking about action, correct? First is what? Action of confession. Second is meditation. Third is action. When you do these two म्हणजे पयलो तूं देवाचें उतर तोंडार दवरताय दुसरें देवाचें उतर उलयलां तेजेर मेडिटेट करताय हें तुका पावर दिता तूं उलयलां आनी चिंतलां तें करपाक प्रेज गॉड सजमोन जाल्यार पळय सांगता ह्यो दोनूय वस्तू पळय करता तेन्ना देवाची पोती तुका भितर पावर दिता एक्शनूय करता
आता हे सोजमोवपाक हांवें तुमकां सांगलेलें म्हाजी वेट जाल्या 55. आता 3 म्हयने जाले ती वस्त. ओके, आता देवाचें उतर कितें म्हणटा, तुका जाय तें उलय ओ तुका दिसता तें उलय, जाय तें उलय. म्हाका कितें जाय आसलें, हिलींग, म्हणजे म्हाजी बॉडी वेट मागीर येवपाक पडटली, ओके ना. आता तूं म्हाका मेवलो 5 दिसांनी, 5 दिसांनी एका म्हयन्यान मेवलो. हेणे म्हाका पळयलो तेन्ना म्हाजी बॉडी वेट आसली 60, आता कितली जाल्या 55. ओ म्हणटा कितें जाल्यार तुका, बारीक सो जाला तूं सारकें. हांव दिसान रात कितें करता, जेजूचें उतर उलयता, म्हाजी बॉडी वेट वाडल्या आनी हांव जेजूच्या गायनी हांव बरो जाला म्हणत हा, प्रेज गॉड. आनी हांव चिंताय, कल्पनाय करता की म्हाजी बॉडी वेट जाल्या. हो एका म्हयन्यान म्हाका मेवला कितें म्हणटा, कितें जाल्यार तूं बारीक जाला, आता काय कितें म्हणपा रे, कितें म्हणपा रे, हा बरें रे, सारकें न्हू, रा रे तूं उलयनाका, कितें म्हणपा रे. प्रेज गॉड, हालेलुया. ना ना वय वय, प्रेज गॉड. तूं आयकलां कितें हांव कितें म्हणटालो न्हू, फॉरें सांगता, म्हाका ही खंयच्यान शक्ती येताली म्हाका, पण हांव इतलें जाणा आसलो हें 2 हांवें करपाचें, तिसरें ऑटोमॅटीक जाता, तिसरें ऑटोमॅटीक जाता. हांव ताका कितें म्हणटालो जाणा, तें 10 दीस पळोवंक जालां, वेट 10 दीस हेच्याक परस देंवलेली, आतां वाडल्या. प्रेज गॉड. आनी हांवूच सरप्रायज जातालो, कोणी उतरात उलयता म्हाजे कडल्यान, आनी एकदां म्हणलें की ना वतालो थिंगालो. प्रेज गॉड. कित्याक आनी वायट उतर उलयलें जाल्यार मागीर लफडें न्हू. हा प्रेज गॉड. आनी कितें जाता, सो देवूच म्हाका तयार करतालो, ओ ही शक्ती दितालो, असलें कितें डिसिजन घेवपाक, असलें एक्शन घेवपाक. प्रेज गॉड. थर्ड line is automatic. Focus should be doing the first 2. अर्लियर म्हाका कोणी मेवलो न्हू, ताका हिस्ट्री सांगतालो हांव कितें कितें जालां तें. तो हिसाच्यात पयलीं हांव वयतालो, अरे विचारना म्हाका कितें जालां काय. नाव इट्स बिकम ऑपोजिट. प्रेज गॉड. नाव I'm receiving the strength from God not to speak the fact, but to speak what the written word of God says. And I used to get this kind of words out of my mouth, and I used to surprise me. But when I'm going back, I used to say this is for the glory of God. Praise God. He himself, that person himself will see the change in me. Praise God. After 15 days again I'm encountering the same person. Now what to do? ताका 10 दीस पयलीं 15 दीस पयलीं हांवें सांगलां, अरे 10 दीस पयलीं आनी देंवलेली, आतां वाडल्या. प्रेज गॉड. आतां 15 दिसांनी हो पोतो मेवलो म्हाका, कितें करपाचें. Are you understanding? It's not easy, right? First time हांवें सांगलें ताका, ओके. आतां सेकंड टायम हो येयला नासोन आतां कितें सांगतो. प्रेज गॉड. So many times used to happen. One point I decided I will not go out of my house. Actually, I decided not to go out of my house, but that was wrong move. I did not go out of my house for some time. But then that is not being the right thinking. Praise God. Like he said, testing of my faith. Praise God. Then I got encouraged by the Holy Spirit to go and speak. And within next 3 months, I started seeing the results in the physical. Praise God. From 55 we went to 60, then 59, then it went to 63, then it went to 68, 69. Praise God. But I was not looking at the weight anymore. No. I understood one thing. I understood the system. But then you stopped all the medications. Medications, when I started confessing, right, I was introduced to an Ayurvedic doctor. Okay. In Ayurvedic, there was only hardly any medicines to take. That medicine, that one, I stopped completely. Those antibiotics, I stopped. Because I realized it is, not even healing. See, there is nothing called, okay, praise God. That's a separate, yeah. The day, okay, let me say it this way. The day I've encountered Jesus, the day I made Jesus as the Lord God and the Savior of my life, my inner being
is completely made new and made whole. It does not require something called inner healing. It is already healed. What needs healing is my unrenewed mind. And that can happen only through the word of God. That's why the first action of faith or me believing is confessing what the word of God has done. Praise God. Okay. So all I had to do is renew my mind, which was sick all the time. Praise God. You know, last time I was here and she made nice food. Okay. And 3 plates were there. Okay. 3 plates were there. 2 of her sisters, she was there, and 1 more sister was there. And the moment I saw those, okay, there was nice eggs and there was chili powder on top. Okay, nice, good looking. For me, that is not good looking because spiciness is talking to me. Okay, chili powder is talking to me. So the moment I saw that, they started laughing at me actually because they know I avoid spiciness. So the moment I saw those eggs looking at me with the chili powder, They started to talk to you. they started to speak to me. Now you're going to eat spice? Not going to help, right? So what I did is, I took the eggs, white, and I turned it so that it doesn't. Praise God. Praise God. Now, actually during that time, it was about 3 months back, 4 months back. 4 months, 4 months. Okay. In that time, June, somewhere June. In that time, I was exercising this, and I was exercising one scripture. Every food that God has created is good for me to eat. Every food is good for me to eat. Even in Exodus 23, it says, God has blessed my food and He has blessed my water, and have taken every sickness from me. Praise God. Now, the food is talking to me that this is not, I am not good for you. But the word of God is saying, the food is good for me. That means I have to renew my mind. That day, actually, I made a decision. From that time, I made a decision. I will start eating even spicy food. Praise God. Recently, I've realized, okay, I didn't even go to check, but my sisters and other people, they have noticed I am actually having spice which I was avoiding. And others are saying you're not experiencing the spiciness, but they are experiencing. Praise God. Did I focus to force myself to eat? No. I only focused on confessing and meditating. Joshua 1:8. Praise God. Just 2 days back, actually, she called me and she said, don't worry about spiciness, I'll make it. But now I know I'm set free completely. Praise God. All I had to do is change my thinking that I could not eat. How? With the written word of God. Praise God. All things are possible to the person who has faith. Praise God. So I had faith. It's not the question of faith. I had faith, but I was operating in unbelief. How I had to do that correction? Again, confessing out of my mouth, all things are good for me to eat. Praise God. And I practice and I practice. I don't even realize I'm actually eating way better spicy food than ever before. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. System is the same. And even he reminded me the same. Don't get spicy. Yeah, praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. We go for a few places. Something that I can't actually, I know physically it was not, I was not tolerant to that. I'm having. Praise God. I'm having, and I don't see any, because I believe that God has given me new intestine, new colons, and I confess that. Praise God. So anybody having indigestion problem, confess that. Remember, there are spare parts in the spiritual things. Just there was light in the spiritual. God had to speak light. You and I, when you speak what you want, you are transporting those things that are there, your health and all those things, your new organs, from the spiritual to the natural, to the physical. That's how the system worked. That's why I asked you, when was
4-5 months. But now the manifestation is come now. Praise God. I'm eating, and I'm not eating out of fear anymore. I'm eating. Actually, people are telling me, you're tolerating this also. Praise God. So my focus is not on I should eat. My focus was on the word, not with my ability. And I actually asked God, I can't do this. You help me. That's where the Holy Spirit helps. Praise God. You and I don't have the ability, but praise to be God. He has given us the ability. All I have to do is switch on to His ability rather than my willpower. Praise God. Hallelujah. All things are possible to the person who has or operating by this kind of faith. Praise God. Everything is possible. Same, if you see all testimonies, you study those testimonies, that's why it is so important for us to expose ourselves deliberately to different testimonies. What they have done, how they have got that result. If they can get, why not you and I? Praise God. Everything is possible. Everything is possible. But faith is something that you and I should hold on to. Praise God. Hallelujah. That's why he's saying to observe to do all that is written. First two things are very, very important. Now read further. For then thou shalt make thy way prosperous. God shall make your way prosperous. For then God shall make your way prosperous, and then God shall give you good success. Correct? Thou, not God. You. पत्ते वाजा कोंकणी घालू. Praise God. किने तरी प्रॉब्लम हा था. Just a 1 minute. Then after that we'll break, okay? तेदना तू तुझ्या सर्व कामानी देव तुझ्या सर कामानी तू तुझ्या सर्व कामानी देव तुझ्या सर कामानी काय म्हणला सारखे पळय. प्रेज गॉड. मागीर कितें म्हणला? तू तुझ्या सर कामानी सुफळ जातलोय. सुफळ जातलो. प्रेज गॉड. आमी कितें चिंताले? देव कितें करतलो आनी मागीर हांव सुफळ जातले. देव कितें म्हणटा? तू माझे इन्स्ट्रक्शन फॉलो कर. तू इन्स्ट्रक्शन फॉलो करतना तू सुफळ जातले. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. हांव सुफळ केन्ना जातलो? हांव देवान पळय कितें सांगलां, म्हाज्या वस्तुके न्हू, पूण देवाच्या आदारान पवित्र आत्म्याच्या बळान तेणे पळय कितें सांगलां तें कोत्ताना हांव सुफळ जातलो. प्रेज गॉड. आमी कितें चिंता? देव एक दीस तरी बरें करतलो. प्रेज गॉड. आनी तितले म्हणसर म्हाका कितें जाय तें हांव करतलो. सारकें की ना? मागीर पळया. प्रेज गॉड. पयले डॉक्टराशी चल्या, पयले हिंगा चल्या, थिंगा चल्या, सगळ्याक चल्या, मागीर देवाक पळया. बाबा कोत्ताय रे तूं? मागीर म्हणटा कितें? देवाची गोश्टी ना. डॉक्टर कितें म्हणटा? तुजी केस 1 in 10,000. प्रेज गॉड. सारकें की ना? देव कितें म्हणटा? तूं हें कर, तूंच तुज्या जिवितांत तुजीच पेकोवणी तूं हाडूंक पावतलो. प्रेज गॉड. सो चेडूं आतां हो चेडो सारकें आयकना, कितें करूंक जाय? दीस आनी रात कितें करूंक जाय? देवाचें उतर उलोवंक जाय. आतां म्हाजे कडेन येनाका, कसलें उतर उलोवंक जाय तें. प्रेज गॉड. वायट बूक दिलेलो आहा तें कन्फेशन करा. सगळें दिलेलें. सी वायट बूक म्हणजे कितें जाणां? ते सगळे स्क्रिप्चर्स एक्चुअली. दीज आर ऑल bundle of God's promises that are put together with a topic in line. That's all, just to help us. It helped me. Praise God. Now with that I'm sharing what the Holy Spirit wants me to say and for you to hear. Praise God. आमी दिसा दिसपट्यात आमी सोयी केली,
जाल्यार म्हाका जाता तर तुमकां कितें जावचें ना जावंकूच जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. हे सगळ्यांक हा. अशें ना की डॉमिनिकाकूच हा, एंटनीक हा, प्रेज गॉड, सायमनाक ना, सगळ्यांक हा. कित्याक देव सगळ्यांचो एक सारको मोग करता. आनी तूं कितें करता तर देव आपलो मोग वयर हाला करिना. आमकां कितें दिसता जाणां, हांव बरें करता तेन्ना देव म्हाका बरें करता, वय की ना. पण देवाचो मोग तसो आसा. मोग म्हणल्यार कितें जाणां, मोग म्हणल्यार कितें जाणां, प्रेज गॉड. मोग म्हणल्यार देव, पण देवाचो मोग म्हणल्यार डिसिजन, वेदर यू हेट हिम or you love him. Praise God. His decision or his action to love you will never change. Praise God. Whether I go against him or I am with him, he does not stop loving me. Praise God. But the question is, am I loving him? Am I making a decision to love him or to follow him or to obey or to confess what he says about me will bring that change. Praise God. If I'm constantly and consistently confessing what the written word of God says, 100% I will see results. 100%. And it's not just in one area, but different areas of your life. Jesus does not die in one area and that's it. No, no, no. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. आम्ही बऱ्या कवनंटान आहा. जेजू आसलो तेन्ना जेजू फकत त्याच जाग्यार आनी त्याच लोकांक गुंततालो, वय की ना. पण आतां जेजू आमच्या जोण एकल्याच्या काळजान आसा. प्रेज गॉड. जेजू जोण एकल्याच्या बरोबर आसा, फकत ताका आमचें कोऑपरेशन जाय. कोऑपरेशन जाय. ज्यो वस्तू तो आमकां येवजणे प्रमाणे दिल्या त्यो वस्तू घेवपाक. प्रेज गॉड. म्हणजे आमी घेवपाक शिकोंक जाय. हालेलुया. थँक यू जीसस. थँक यू होली स्पिरिट. थँक यू जीसस. समजलें. प्रेज गॉड. देव सारकें स्पश्ट इजी करून आमकां बरोवन दवरलेलें आसा. तेका लागून आमी देवाचें उतर शिकपाक खूब गरजेचें. जितलें आमी देवाचें उतर शिकता तितलें देवाक आमी सजमता, देवाचो मोग आमी अणभवता. आनी ह्या मोगानूच आमची मनाची नसवणी जाता आनी बदलणी जाता आनी आमचें जिवीत थाऱ्यार नासलें तें थाऱ्यार वता. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. वी टेक अ ब्रेक. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कोणाक कितें क्वेश्चन आहा हेचेर? कितें कोणाक विचारूंक जाय? Any questions, doubts? Ask, no problem. Praise God. Okay. Hallelujah. So we'll make a small Thanksgiving prayer. Okay, and then after lunch we'll start again. Okay. Anybody wants to do a Thanksgiving prayer? Come. Yeah. No, you come. Say from here. Praise God. Brother, you do. No problem. Praise God. Say. Come on. Simple words. As the Holy Spirit leads. Say. Conquer him. Come. Say. Brother, you say. Praise God. Okay, we'll do. Close your eyes. जेजू तुका आमी आर्गां दिता हे उतर आतां तें आमकां दिलाय आनी ह्या उतरान आमकां तें आयच्या दिसा सोजमयलाय की ज्यो वस्तू म्हाका जायो तुजे येवजणे प्रमाणे त्यो वस्तू दिसना त्या वाठारान आसा आनी ती आमकां ही सोजमणी दिलाय. तूं आमचो मोग कोत्ताय आनी तुज्या मोगानूच तूं आमकां शिकयता. तुज्या उतरान आमकां जाय त्यो वस्तू उलोवपाक, तुजे उतरा प्रमाणे उलोवपाक, तेजे उतरा प्रमाणे कल्पना करपाक.
आणि जितले आमी उलयता तुज्या येवजणे प्रमाणे तुज्या उतरा प्रमाणे आणि जितली आमची मनां बदलता हो चिंतना बदलता त्यो वस्तू आत्मीक वाठारांसान दिसता त्या वाठारान येता. आता तुम्ही जोण ऐकली दोळ्या दाबा आणि तुमकां ज्यो वस्तू पळोवंक जाय त्यो वस्तू उलोवया. कोणाक पेकोवणी जाय म्हणा जेजूच्या गायन्या बरी जाली. तोंड उगडान म्हणत जेजूच्या गायन्या बरी जाली. कोणाक आनी कितें त्रास आसा म्हणत जेजू म्हाका ती सुटका दिल्याय. जेजू हांव तुका अर्गां दिता म्हाका ती सुटका दिल्याय. आणि जितले तुम्ही म्हणटा उगडास धरात पवित्र आत्मा आसा. पवित्र आत्मा हे उतराक तुमच्या तोंडांसान हे उतराक भायर सरपाक रावतालो आणि जितले तुम्ही ते उतर उलयता पवित्र आत्मा ते उतर घेता आतांच्या आता आणि तुमच्या जिवितान ते पेकोवणी ते बरेपण हाडटा. कोणाक वायट कितें पळोवपाची सोय आहा म्हणत पवित्र आत्मा म्हजे वयर आसा आणि म्हाका जेजून सारकी सुटका दिल्या म्हणच. दुसऱ्यांक पळोवपाचें ना. हो जेजून तुजो वेळ. Thank you, Jesus. Keep saying, keep saying, keep saying. Keep saying. Thank you, Jesus. 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 जितले तुम्ही उलयता आत्मिक वाठारान ते शिफ्ट जाल्या आणि ह्या वाठारान त्यो आतांच्या आता येता. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. ज्यो आडकोळी तुमच्या जिवितान आसल्यो त्यो काबार जाल्या. तुका कोणाक बोगसूंक जायनासल्यो त्यो तुका आतां देव तांक दिता बोगसुणे दिवपाक. Thank you, Jesus. Keep saying. Thank you, Jesus. God is speaking to you right now. As you're confessing, आता तू देवाचे उतर उलयता देव तुजे कडेन उलयता. कितें प्रॉब्लेम जावं ते प्रॉब्लेम आता तुझ्या जिवितान त्या प्रॉब्लेमा अधिकार ना. देवान तुका सुटका दिल्या. देवान तुका शक्ती दिल्या. व्हेरी गुड. Very good. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. 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 You're completely set free in Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You're healed by the wounds of Jesus. Thank you, Jesus. You're set free. In the name of Jesus, you're set free. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are free from that addiction. You are free from that addiction. You are set free. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. देवाक ताळयो दिवन अर्घ दिया.